सांगता की आज आम्ही मान देता आहोत ताचे आदर्श घेऊन हाडून येवंक आनी ताका मान दिता आसतना आमच्या भक्तीपणांत तशेंच ताची देख घेवन आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी तुका देख दिवंक आमकां फावो जावं म्हूण मागता त्या क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
Duduk ya. Ayah.
3 लाईन्स दयेकरून आजकाल भुरग्यां खातीर आनी रितूच्या लोकां खातीर आमानात करतल्या 3 रोज सोडून तुमी दर पब्लिकांनी मुखार येवन वचपाक स्वीकार करूंक आमी विनंती करता. मुखाचेनो सांत आंतोनीक मानकन जमलेल्या सर्वांक आयच्या ह्या बलिदानाक स्वागत. आज आमी बेठोंच्या मिसाक आयिल्ले तेसावा हांव आतां तुमचे मुखार वाचतलो. अर्कां जावन मीस दिल्ली आसात निम्फा लुसी लोबो सांपियूस वाडो, फ्रांसिस रिटा लोबो सांपियूस वाडो, फेविटा रिवान लोबो सांपियूस वाडो, हॅन्सल वेगस बाळक जेसू, विन्सेंट आनिशा सोजो सांजुजे, जॉन बैप्टिस्ट प्रिसिला सोजो सांजुजे, प्रीति प्रिमा सोजो सांजुजे, राजेश टेल्मर एनविल संतानेज सांजुजे, अविनाश जोशना संतानेज आणि कुटुंब सांजुजे, राकेश स्माइली रियान संतानेज सांजुजे, एडवर्ड सुजाता एडविन सोज परमनूरू, ग्रेशन मैगदलिन सोज सांजुजे, सुनीता डेसा बाळक जेसू, रवि रेशमा सोज आणि कुटुंब बाळको, डेंसिल वेगस बाळक जेसू, नवीन लविना सोज बजाल, रोशन सलमा फेराऊ अंतोनो, रानिया रिशोन फेराऊ संत अंतोनो, वलेरियन मेबल संतानेस आणि कुटुंब सांजुजे, रोशन दिव्या मोनेस आणि कुटुंब एलिया पदव, बैकेट मैक्रिन तेरेस मोनेस आणि कुटुंब जेसू, राजेश डिलोना पिंटो आणि कुटुंब बाळक जेसू, डेनिस रिटा मोंतेर आणि कुटुंब कुळूरू, रवि स्वीटी सोज बाळक जेसू, लिली मोंतेर आणि कुटुंब सांजुजे, डिक्सन डॅफ्नी संतानेज सांपियूस, फिलिप लिना संतानेज सांपियूस, डेलियन सोज पानीर, डेनिस शांति सोज आणि कुटुंब मुंबई, विल्फ्रेड मेबल आणि कुटुंब सांजुजे, रॉय विल्मा सोज फजीर, रेवा सोज अंक्वाराणी, लॅन्सन रोविना मस्करनास आदेपाडी, डॉली पिंटो आणि कुटुंब बाळक जेसू, फ्रांसिस रिटा फेराव आणि कुटुंब सांतांतोन, जोसेफ जेनेवी सोज आणि कुटुंब अंक्वाराणी,
Godwin Sanjan आणि कुटुंब Sant Anton, Francis Celestin Sos आणि कुटुंब बाळक जेजू, Balpin Pratiksha Sos San Jose, Pearl Brian Sos San Jose, Nancy Loeb आणि कुटुंब Sant Anton, Primas Reshma Adriel Santanes Sampius, Daryl Cheryl Santanes Sampius, Rania Ezel Sos Anquarani, Liam Loeb जन्मदिवसा संदर्भी Sant Antonio, Sunil Lavina Loeb Sant Antonio, Royston Reshma Pint Sant Anton, Apolline Kutin and Kutam Mudipu, Clinton Carroll So Sant Anton, Arun Cecilia Monteiro Nityathar, Oscar Leo Flavy Soz Ranipura, Stani Lucy Soz and Kutam Sansuse, Vijay Savita Pint and Kutam Iga Japailo, Ronnie Vinod Soz and Kutam Honavar, Eldrick Mascarenas Benduru, Joseph Flavy, Jonathan Cardoza Bellman, Ashok Gita Soz, Iga Japailo, Macklin Soz, Permanuru, Smile Pearl Permanuru, Celine Sosan Kutam Sansuse, Herald Violet Loban Kutam, Just Chapo with Kalzavado, Aaron Sos Balag Jesu, Irene Sosan Kutam Sampius, Alvin Joy Sosan Kutam Mumbai, Oswald Vilma Sosan Kutam Sant Anton, Shailesh Reshma Muntan Kutam Permanuru, Carmen Lob Sampius, Gilbert Shanti Miranda Kutam Alangar, Norbert Sarita Sos and Kutam Panir, Claude Tipinton Kutam Balak Jesu, Riva Nisha Sos Sanzuze, Cynthia Sos and Kutam Permanuru, Timothy Celine Sos and Kutam Permanuru, Nihal Nishal Sos Pius Vado, Herman Delphin and Kutam Balak Jesu, Andrea Brandon Sos Permanuru, Prem Pereira Kutamu, Nityadhar Nagar, Asha Feraman Kutam Manjeshwar, Cyprian Kutin and Kutam Elia Padav, Pearl Vegas Kuwait, Lenon Leon Sos Sant Anton, Roshan Vinita and Kutam Balak Jesu, Prashant Sos Bahrain. तशेंच डॉली संतानेच्या उडासाक मेसिता जिम संतानेस आणि कुटुंब सांजुजे अंतरल्या आत्म्यापासून गॉडविन सोज सांत आंतोन घरच्या आल्मां खातीर आविद सोज आणि कुटुंब सांत आंतोन वलेन सोज आणि लिली सोज हांच्या आत्म्याक आविद सोज सांत आंतोन वॉल्ट सोसाच्या आत्म्याक लिली मुंतन कुटुंब सांजुजे फ्रेडरिक सोसाच्या आत्म्याक डॅलन सोज अंक्वारानी आणि वॉल्ट सोसाच्या आत्म्याक नॅन्सी आणि कुटुंब परमनोरो ह्या तशेंच आमच्या इतर त्या सभापासून ह्या बलिदाना वेळी आम्ही मागया
प्लान बच्चे
मोगाचेनो थोड्याच वेळान आमी पवित्र मिसाचें बलिदान आरंभ करतले हांव दयेकन सर भक्तिका लागीं एक खालती विनंती दयेकन तुमचे मोबायल स्विच ऑफ करा प्रवेश किता आतां आमी सर्वांनी उबी रावचे बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सवे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो देव बरी सांत दिवन तुमकां सगळ्यांक मोगाचें न्हू आयच्या दिसा संत आंतोनीची वार्षिक बरप आचरण करूंक व्हडा संतोशान हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक बरो येवकार मागता मोगाचें न्हू आयची देवस्तुती आमकां बाप पूत आनी पवित्र आत्म्यामध्ये आसच्या मोगा एकवटाचो संबंध जियोंक आपणे दिता पवित्र त्रित्वेची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून एकामेकाच्या संबंधान प्रामाणिकपणे जिवन आमचे वैयक्तिक कुटुंब आणि सामाजिक जिवीत पवित्र त्रित्वेच्या बेसावांनी भरलेले जावंक म्हणून भावार्थान मागया मोगाचें न्हू आ सर
आमी एका काळजाची तशें एका मोनाची जावं एक कुटुंब जावं हांगासर सांगता मेळून संत आंतोनीक मान कर वार्षिक परब आचरण करता. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेलो संत आंतोन 5 वर्सांचो आसतनाच तो मोरयेक देवाच्या मायेक आपूण नितळ निस्कळ जिणी जियेतलो म्हणून भास दिता. 10 वर्सांच्या प्रायेर तो इस्कोलाक वेता. 15 वर्साच्या प्रायेर तो संत आगोस्तिनाच्या वर्दीक रिकता. संत आंतोनी प्रसंग दिवचे देणे आसले. आपलो मोग आनी संवसारी मोग ताणें बलिदान केलो. आपलो जीव जेजू पासो समर्पण जेजूचो नितळ मोग मनशाच्या काळजाक दिवचो आंतोनीचो हुस्को जावन आसलो. देखून दाक्षिणे विने ताणें जेजूची उतरां हेरांक दिली. कसल्याक ताळण्या वरवीं आपले जिवीत मेळयनासतना शाबीत सांबाळलें. ल्हानाक तशें व्हडांक घनान ताणें जेजूची शिकवण दिली. जेजूचे नांवी संत आंतोनीन सबार आसार्यां केली आनी जेजूची महिमा ताणें उगडापी केली. अशें संत आंतोन 30 आनी 100 वर्साच्या प्रायेर म्हणजे 13 जून 1231 वेर निमाणे सक्रमेंत घेवन अंतरलो. 1 वर्सा भितर ग्रेगर 9व्या पाप सैबान ताका संत म्हणून पासारलो. भगेवन बाप लियान 13वो सगळ्या संवसाराचो संत म्हणून ताका नांव वाडटा. आसार्यांचे वर्ते देणे देवान ताका दिला आनी आसार्यांकर म्हणून ताका नांवच पडला. तर सर आमी संत आंतोनीचे भक्तीपण आदारून ताच्या मेटांनी चलोवंक आमी प्रयत्न करुया. तशेंच ताची ही देख आमचे जिणेक प्रेरण जावं दी म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा पवित्र सभा पवित्र 3 रातीचे फेस्त आचरण करता. आमी बाबार्थान पातयेचो देव त्रिएक देव जावन आसा. देव बाप, देव पोत आनी देव पवित्र आत्मो. हो मोग करणार देव सदांच आमच्या भोगलेक आसा, आमच्या संगाता आसा. आज या पवित्र 3 रातींतल्या देवाक आमी मान करता आसतना देव बाप रचणार, पोसणार आनी सांबाळणार जावन आमचो मोग करता. जेजू सोडवणदार जावन आमचो मोग करता आनी पवित्र आत्मो आमकां जीव दातार जावन आमच्या सांगाता रावन आमचो मोग करनासा. ह्या पवित्र 3 रातींतल्या देवाक आमी मान करता आसतना तो एकवट 3 रातींत आमकां पळोवंक मेळचो. आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगजेंत सदांच रुता करूंक आमी प्रयत्न करया. आज व्हडा संतोशान म्हणले बरे भगवंत संत आंतोनीचे फेस्त हांगासर ह्या पोंतळार पवित्र जाग्यार आमी आचरण करता. वर्सान वर्स व्हड्या दबाज्यान हर एक वर्सा चड आनी चड गद्दळ्यान म्हणले बरे हे फेस्त आमी आचरण करनत आसा. फाटल्या 3 वर्सां जावन आमकां हांगासर संत आंतोनीच्या भक्तिकांक एक अवकाश फावो जावंक ना. आज परत हो एक देवान आमकां व्हडते भाग देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. संत आंतोनीन सदांच दुबळ्या धाकट्यांचो मोग केलो आनी ह्या मारिफात जेजूक दुबळ्या धाकट्यांतय ताणें देखलो. त्याच रितीन आमी आमच्या जिवितांत सदांच आमच्या खातीर आमचें जिवीत जियेनासतना हेरां खातीर आमचें जिवीत जियोंक त्याच संताची कृपा आमी मागया. तशेंच त्या संत आंतोनीची मजत आमच्या हर एका कुटुंबांतय सदांच आसो म्हूण देवाचो आदार आमी मागया. ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या चिंतांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी देवाच्या कुशीक आड वचून आमी आदारलेल्या सर पदकाचो आमी उडास काडया. देवा लागचे मोक्षाने मागया.
आमच्या पदकाची दोगदंत सांगत आमी म्हणया हांव पदकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगिवन सदां संवकार मोरये सगळ्या देवता आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता आणि पवित्रात्म्या बराबर आगम परजळांत तुझी येताय
तुम्ही ते एक जण आराम आणि अंत नसलेलो आमचो महिमेवंत देव आयच्या दाबाजीक परबे दिसा तुमकां तेगांक आमच्या त्रिएक देवाक कलतेपणी आमी प्राणीपात करता आणि दिनवाशी काळजान वाकणता पवित्र आत्म्या उदेशी जेजू तुझ्या पुता सोवे तुवें आपणयलेली भुरगीं तुवें आमकां केल्या ह्या अमोलीक देण्या हे अमोलीक देणे ह्या संवसारांत विश्वासपणान सांबाळल्या उपरांत सरकार तुमच्या महिमेंत जिणयेची वांटेली जावंक आनी ससनाक तुमकां वाकोवणूक आमकां फावो कर भगवंत सांत आंतोनीच्या मजते मरिफात जायती आशीर्वाद आमच्या कुटुंबांत सदांच तूं फावो कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना मान्याच्या पुस्तकातले वाचा देवाचे जनावर अशें म्हणटा आपल्या कामाच्या आरामाक सरेस्परा म्हाका रचली ताच्या पुरातन कर्त्या मध्ये अंश पयली पुर्विल्ल्या काळांतून आरंभांतून पृथ्वीची उत्पत्ती जावचे आदी ताणें म्हाका तीर केली म्हजो जल्म जालो तेन्ना सागोर नातले उदकाच्यो झरी उमळूंक नातल्यो पर्वतांक तांच्या स्थानार तीर करचे आदी दोंगर उबे रावचे आदी हांव जल्माली ताणें आजून पृथ्वी आनी शेतां वा भुंयची पयली मूठभर माती लेगून करूंक नातली जेन्ना ताणें आकाशें निर्माण केलें तेन्ना हांव थंय आसली जेन्ना ताणें सागोरा भोंवतीनी वर्तुळा गेलें जेन्ना ताणें वयल्या कुपाचें स्थान निर्धारीत केलें आनी सागराचो झरो पुट्याश्यो केल्यो जेन्ना ताणें दर्याच्यो मेरू निश्चित केल्यो आनी उदक मेरे भायर वचनाची आज्ञा दिली जेन्ना ताणें पृथ्वीची बुन्याद घाली तेन्ना हांव एक निपूण शिल्प्या परी ताजे सवे आसली दिसान दीस हांव ताका संतोश भरीत करताली सगळो वेळ हांव ताजे मुखार केलताली ताच्या संवसारान हांव केलताली आनी मनशां मदें हांव आनंद भोगताली देवाचे उतार हे सर्वेस पोरा आमच्या सर्वेस पोरा आमच्या देवा
सांपावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी नितीवंत जोडला आसता आमच्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंडार आमकां पावसेक वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताचेच उद्देशी देवा सवे आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरोसो दर उल्हास पावता. तितलेंच न्हय, आमच्या कश्ट आनवारांती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट आनवारां आमकां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची तिरासान पारखूंक पावता आनी तिरासान आमच्या बरवसाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराल वतला. देवाचें उतार हें. देवाचे बरोबर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सांजू हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्थ. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आनी की जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वावोंक तांकना. सताचो पवित्र आत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपलेस्तकी कांयच उलोवचो ना, आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो. त्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजेंच. देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त ते बोमोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमचे एक धाकटें फेस्त आसा फादर. तुमी ये जय म्हणटा आसतना हांव खुशे मनान ओपलो, पूण हांगासर ही मांडावळ आनी पळयत आसतना म्हाका दिसता सांत अंतोनीन आनी एक सजाप केला म्हणून. हो माटो, हो शृंगार, हो पुरशांव, ही मांडावळ 3 वर्सां फेस्त नातलें आनी 3 वर्सां उपरांत तुमी मांडून हाडिल्ली रीत पळयत आसतना हें खंय कथेद्रलांत घडटा कोण ना म्हणलें बरी पडलें. उडव्यार घडटा म्हूण म्हाका चिंतूंक ना. पयल्यान पयलें सांत अंतोन सांत जुजे
सांपियूस अंकार राणी आणि बाळोक जेजू वाडो या 5 वाड्याच्या तुम्ही सांगाता मेळोन हे फेस्त करचे जाल्ल्यान फेस्ताची शाबासकी तुमकां पटयता. सांतोतनी बघता पिरंगी कुळयेच्या तुझ्या लिब्रार केळता बाळोको जेजू राजा म्हणून म्हजी व्हडली माय केदाळे गायन करनासली. हे गायन सांतोतनीचे तिका भोव मोगाचें आनी केतना तिची कसली वस्त भायर पडली कितेंय तिणें सांडलें जावं पुरो तिची पोती जावं पुरो तिचे पयशे ना सावी एकच पुढे दिंबी घालताली आणि सांतोतनी बघता त्या राजापांच्या 7-14 अजाप करून दाखय म्हणून मागताली आणि कशें गे कळीत ना तिका तिची सावी तिचे पयशे घडयेन पाटी मेळटाले. सांतोतनीची अजापां तिने जिवितांत पळोवन आमकां सांगलें आसलें सांतोतनी कडेन मागा तुमकां सक्कड मेळटा. ही एक पूर्ण शेत म्हणयत कित्याक म्हळ्यार 100 वर्सां ताव न्हू राणीपुराची फिरगत मागीर आयिल्ली जाल्यार या क्षेत्रांत या इस्कोलाच्या जाग्यार 100 वर्सां आदीं तावन ही एक रिवाज देवून आयिल्ल्या सांतोतनीचे भक्तीपण हांगासर तुमचे मदें जिवाळ आसा म्हणल्याक आज करचो हो संभ्रम एक साक्ष जावन आसा. आज पवित्र त्रिंदादेचें फेस्त करता. पवित्र त्रिंदादेचें फेस्त न्ही जाय की वर्तें फेस्त संतां भक्ताच्या फेस्ताच्या की मोरयेच्या फेस्ताच्या की वर्तें बावडताचें फेस्त जावन आसा. बाप पुत्र पवित्र आत्मो हाचे की व्हडलें फेस्त दुसरें ना त्रिंदादेचें फेस्त. आनी हे त्रिंदादेची वाचपां आमी काडल्यांत आनी पद्रबान अपूर्बायन प्रस्तावनांत सांगलें बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा आमच्या हर एकल्याच्या बावडती मनशाच्या काळजांत खंयच्या रुपार मोग दिवन आसात सोडवण दिवन आसात जिवाळपण आमचें तें दिवन आसात ह्या विशयांत आमी प्रस्तावनांत आयकलें. तर हीच त्रिंदाद सांतोतनीच्या जिवितांत भरपूर मापान आसली. देवाचो मोग ताचे थंय आसलो. क्रिस्ताची सोडवण ताणें उसारली आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सगळ्यांतल्यान बरी खबर परगटली. देखून ह्या त्रिंदादेचे संभ्रम आमी करता आसतना ह्या त्रिंदादीक आपणाच्या जिवितांत जियेल्लो एक सांत जावन आसा सांतोन ताच्या जिविता विशयी थोडो नियाळ आयचे दिसा करया. सांतोन गांवान कसो आमी ताका पादुआचो सांत आंतोन म्हणटा. पूण जाय की पादुआन जल्मलो सांत आंतोन न्ही. कशें फ्रांसीस सावेर स्पेन गांवांत जल्मो न्हू आमच्या गोंयांत आमचो सांत म्हणून फामाद जाला की तशेंच सांत आंतोन जल्मलो पोर्तुगालांत लिस्बनांत आनी ताचे उपरांत फामाद जाल्लो इटलीच्या पादुआंत. तशें जाल्ल्यान एका गांवांत जल्मलो आनी एका गांवांत ताचें नांव फामाद जालें. आमी एक याजक भाव फातिमा वचूंक म्हणून पोर्तुगालाक गेल्ले जाल्यार थंयसर देवळाच्या मुखार बोर्ड घाल्लो ह्या सुवातेर सांत आंतोन जल्मलो म्हूण. आमकांय कळीत नासलें तेदो म्हणजे सांत आंतोन पोर्तुगालांत जल्मलो म्हूण. आमी पळोवन म्हळें पोर्तुगालांत सांत आंतोन जल्मलो तो पादुआचो सांत आंतोन न्ही गी म्हळें. तितल्यान एक जाणटो मनीस पोर्तुगेज थंय बसून आहलो म्हणालो आळे तुमकां समजणी ना तो इटलीचो सांत आंतोन न्ही तो पोर्चुगीज सांत आंतोन लिस्बनांतलो सांत आंतोन म्हणून तो आमकां करेक्ट करी लागलो. बरें तर सांत आंतोनीच्या जिविता विशयी थोडो नियाळ करया. सांत आंतोन 1190 आनी 5 इसवेन ऑगस्टाच्या 15 तारखेर जल्मलो आसुंचावच्या फेस्ता दीस. आनी असो जल्मलो तो ल्हान प्रायेर बारीक सुडसुडीत पळोवंक सुबित लांब दीग बरो ताळो ताका आसलो. उडासाची सकत विशेष कितेंय वाचल्यार घडयेन उडासो सगळो बायबल ताका बायपाट आसलो. बायबलाची जायती चॅप्टरां वळी तो आपणाच्या बायपाट सांगूंक शकतालो असली सकत ताचे तें आसली. देखून ताका ल्हानपणांत आपण याजक जाय जी म्हणली उर्बा आयली आनी आगोस्तीन सभेक तो भरती जालो आनी थंयसर एक याजक जालो. आनी ताच्या जल्माचें नांव जाल्लें फेर्नांडो आंतोन न्ही ताका फेर्नांडो म्हूण आपयताले. आनी अशें जल्मलो तो त्या वेळार 100 वर्सां आदीं इटलींत फ्रांसीस आसिसीन स्थापन केल्लो फ्रांसिस्कन मेळ हाचे याजक येवन फ्राद येवन हांगासर पोर्चुगालांत एक कॉवेंत उक्तें करतात कोइंब्रा म्हणले कडेन. ह्या कॉवेंतांत ते जिवन आसता आसतना तांची सादी जिणी पळोवन सांत आंतोन बारी
आकर्षित जाता तांचे थंय आनी आकर्षित जाता मात्र न्ही एक पोटी मोरोक्को आफ्रिकांत मारतीर मेल्ल्यांच्यो रेलीको थंयसर हाडून आयिल्ल्या वेळार तें पळोवन ताका बघता हांवें एक मारतीर जावंक जाय, हांवें एक मिशनरी जावंक जाय असली उर्बा ताचे थंय येता आनी देखून तो एक फ्रांसिस्कन जाता आनी त्या दाळा ताणें घेतिल्लें नांव जावन आसा आंतोन आनी त्या दाळांत ताका आंतोन म्हणल्या नांवान ताका उलो करतले. वय एक पोटी तो आंतोन जाल्लोसो ताका ताची उर्बा पळोवन ताची स्फूर्ती पळोवन ताका मोरोक्को गांवाक मिशनरी जावन धाडलो. मोरोक्काक गेलो ताणें आनी आपणाची देवाची शुभवार्ता परगट केली पूण थोड्याच दिसांनी ताका पिडा आयली. ही पिडा येवन ताका थंय रावोंक जालें ना देखून तांणी म्हळें तुवें पाटयेचें बरें पोर्चुगलाक ताका एका बोटीर घालून पाटी धाडलो पूण पाटी धाडल्यार कितें जालें वादळाक संपडून ती बोट पोर्चुगलाक वचत जी हाडली इटलीच्या सिसिली गांवाक येवन कुद्र्याक येवन पावली. असले एका कुद्र्याक येवन पावत आसतना थंयसर तो देंवन तो आसिसी गांवाक गेलो. इटलींत आसिसी पावलो थंयसर थोडो तेंप रावलो आनी थंयसर रावल्या उपरांत ताका तांणी थंयतान नव्या एका फोर्ली म्हणल्यार एका कोवेंताक ताका धाडलो. त्या कोवेंतांत धर्न पुसतालो, मीस भेटयतालो, सदां कुजनांत हेल्प करतालो, सदांचें काम करन एक याजक जावन थंयसर जिवीत करन आसलो. पळया कितलो सादो मनीस जावन आसलो सांत आंतोन. अशें आसता आसतना एक पुटी अशें घडलें. त्या गांवांत थंयसर एक याजकी वोर्ड आसली. वोर्देक कापुचीन पाद्राबांक बरें सरमाव दिवंक येवंक येनात म्हणून सांगून तांणी एका डोमिनिकन पाद्राबाक आपयलो सरमाव दिवंक. पूण तो डोमिनिकन पाद्राब सरमाव तयार करनासतना आयलो आनी म्हणालो म्हाका आज सरमाव दिवंक जायना. निमाणे घडये कोण सरमाव दिता देखून सुपिरियर म्हणालो फ्रांसीस आंतोन तुवें आज सरमाव दिवंक जाय. आंतोनीन कांय चिंतूंक ना तयार करूंक ना पूण तो म्हणालो वडिला तूं म्हणटाय जाल्यार हांव सरमाव दिवंक तयार म्हणालो. आल्तारीर वचून सरमाव स्टार्ट केलो. ताचो सरमाव थंय आसलेल्या पाद्राबांक सिस्टरांक लोकांक इतलो रुचलो गी ताका ताचे उपरांत फकत सरमाव दिवच्या कामाकच तांणी दवरलो. आख्ख्या लोंबार्दिया उत्तर इटलीच्या प्रांत्यांत वचून निमाणे ताणें पाप साहेबाक रेतीर दिली. ते पवनांतल्या दक्षिण इटलींत सगळ्यांनी वचून देवाची शुभ वर्तमान परगट केलें. असो एक नावार्दीक सांज जावन पावलो. एक ही वॉज ए प्रिचर. ताचो ताळो बरो आसलो. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ताचे थंय आसली आनी उडासाची सकत ताका आसली. आपणाक मेळिल्ली सगळी देणी वापरन देवाची शुभ वर्ता सगळ्यान परगट केल्लो एक नावार्दीक सांत जावंक तो पावलो. सांत आंतोन अजापांचो सांत म्हणटा. ताच्या जिवितांत जायतीं अजापां आमी पळयता. एक पोवटी तो रिमिनी म्हणले कडेन एका गांवांत तो सरमाव दिवंक गेलो. सरमाव दिता आसतना लोकांनी ताका हांसोवंक सुरू केलें. ताची केळकुळां केली, ताची निंदा केली. तुका आमी आयकना, तूं कोलो तूं मनीस, तुजें आमी आयकूंक रेडी ना. तितले जातना तो दर्या तडीर सरमाव दितालो जाल्ल्यान थंयच्यान सीदा उठलो आनी दर्याक गेलो आनी म्हणालो येया मासल्यानो तुमकां हांव देवाची शुभ वर्तमान परगट करता म्हणालो. लोकांन पळोवन आसले बरीत दर्यांतान मासल्यो पुरो वयर येवंक सुरू जाल्यो आनी सकड मासल्यांक पळोवन लोक विजमीत पावलो आनी निमाणें बेसावन दिवन जातस मासल्यो परत्यान उदकांत फाटी गेल्यो. हें दृश्य पळयल्लो लोक आपणाचें जिवीत कन्वर्टर करन थंयसर सोम्याच्या शुभ वर्तमान तांणी मानून घेतलें. असली सकत ताचे थंय आसली. एक पुढे पवित्र सक्रामेंताक मान करिनासतना आसल्या मनशाक ताणें दाखयलें ह्या सक्रामेंतान जेजू खरो आसा म्हूण कशें दाखोवचें. देखून तो म्हणालो एका गाडवाक एक हप्तो पोटाक घालनासतना ताका खांब्याक बांदून घाला म्हळें. एक हप्तो पोटाक घालूं ना. निमाणें सांत आंतोनीन कितें केलें एका मेजार तिशिंतान ताणें पवित्र सक्रामेंत दवरलो आनी एका कुशीन गाडवाक कावंक दवरलें. तण आनी काण आनी एका कुशीन दवरलें आनी गाडवाक मदें बांदून घालें आनी 7 दिसां उपरांत उपाशी पडिल्ल्या गाडवाक तांणी सोडलें. सक्कडांनी चिंतलें गाडू वचून आतां खावंक सुरू करता म्हूण. गाडवान येवन सक्रामेंता मुखार दिंबी घाल नमस्कार केल्या उपरांत मागीर वचून खावंक सुरू केलें. हें दृश्य पळोवन सक्रामेंतान जेजूनी जायकी आसा म्हणलें सत ते आसलो लोक सगळो पाती येलो. ताच्या जिवितांतली गणितां एका फाटी एक जायती आसात. आमी सांगची जाल्यार ही सकळ जिवीत आमी म्हणटा खंयची वस्त भायर पडल्यार आमी सांत आंतोनी कडेन मागोवंक जाय ती आमकां मेळटा म्हणून. एक फावटी ताणें बरोवन दवरलो बूक ना जालो.
तातूंत शर्मावानी सत्कड आसले देखून सांगता मागता म्हजो बूक पाटी येवंक जाय. दुसऱ्याच दिसा कोण एकलो पाद्री जावंक म्हण आयिल्लो सेमिनारिस्ट सोडून घरा गेल्लो तो बूक काण घेवन फाटी येता आनी आपणाचो बूक काणून सांतोनीक दिता. ताचे उपरांत लोक चिंता वय हे खंडीत जावन सत म्हूण ताका लोक पात्य येवंक सुरू करता. पूण सांतोनी सत आहलें सत फोट आहलें फोट कोणायकी सांगूंक पाटी सरनातलो. तस्काना फ्लॉरेन्स म्हणल्या गांवांत एक ग्रेस्त मनीस आसलो. बारी सुराती तो कोणायकी 5 पयशे दिनातलो पूण ग्रेस्त मनीस जायती आस्त बदीक ताका आसली. पूण ताचें मोर्न तो मेलो देखून ताचें मोर्न बारी गडदळायन पुरुषावार मोर्न येतालें. सांतोन म्हणालो पळया हाका असलें मोर्न तर फावो न्ही. ताचें काळीज देवा थंय नातल्लेंच. ताचें काळीज खंय ताचो दुडू आसा थंय ताचें काळीज आसलें म्हणून ताणें सरमावून दिलो. हें आयकून ताच्या कुटुंबाच्यांक बारी बेजार जालें. तांणी मौन केलें आनी म्हणाले ह्या मेल्ल्या कुडीची कूड उक्ते करया आनी ताचें काळीज थंयसर भितर आसा म्हण दाखया म्हणाले. आनी ताणें ताची कूड तो चिरली आनी ऑपरेशन करून पळयतना काळीज ना. त्या मनशाक काळीजच ना. मागीर थंय आसलेल्या पयशांचो डब्बो ताणें दाखयलो ताचें काळीज त्या पयशांच्या डब्याच्या भितर आसलें. हें पळोवन सकट लोक म्हणालो कसली विजमितां घडटात ही आनी असली विजमितां सांतोनीच्या जिवितांत जाल्लें पळोवन लोक ताच्या फाटल्यान हाराहारीन येवंक सुरू जालो. जेजूचो संदेश तांणी घेतलो आनी जेजूचो संदेश घेवन ते फुडें गेले आनी तशें आख्ख्या इटलींत सांतोन बरो फामाद जालो. तुमी चिंतूंक पुरो सांतोन काही 100 वर्सां वतलो गे म्हण ना. तो एक फावटी केन्ना आपणाचे 1230 आनी 20 आनी 21 तो वर्द मेळोवन गेल्या उपरांत थोड्याच तेंपान खाली 10 वर्सांची अवधी तो इटलीक आयलो. इटलीक येवन ताणें शुभ वर्तमान प्रगट केलें. 30 आनी 6 वर्सांच्या प्रायर तो अंतरलो जालें ताचें जिवीत मोठ्यानंत जिवीत काबार. पूण इतल्या अवधे भितर आख्ख्या इटलींत ताणें शुभ वर्तमान प्रगट केलें. इतल्या मोठ्या अवध्या भितर इतली अजापां ताणें केली आनी सकट लोकांक ताणें जेजूचो संदेश दिलो. निजायकी वर्तें घडीत हें मोगाळ भावा आनी भयणी सांतोनीक तांणी पुरल्या उपरांत थोड्याच 71 वर्सां भितर ताका सांत म्हणून पासरलो पापा ग्रेगरी 9व्यान. 1 वर्सा भितर सांत. त्या काळार चरित्रेंत एकल्याक सांत जाय जाल्यार जायतीं वर्सां जायचे पडटालीं पूण सांतोन इतलो फामाद जाल्लो की ताका 71 वर्सां भितर सांत म्हणून पासारलो. आनी सांत म्हणून पासारले उपरांत तांणी ताची कूड बासिलिकाक व्हरून दवरची म्हणून ताणें मेल्ले कडची कूड काडली आनी ती कूड काडून पळयत आसतना सगळी कूड गेल्ली पूण ताची जीब तशीच आसली. जीब कांय जावना कित्याक म्हळ्यार देवाची बरी खबर प्रगट करच्यान देवान ती जीब तशीच दवरली. देखून सांत आंतोनीच्या जिबेची रेलीक म्हणून अजून फामाद जावन आसा. पादवाक गेल्यार ती रेलीक थंयसर पळोवंक मेळटा. आयले वार ती रेलीक सगळ्या संवसाराच्या विविध राष्ट्रांनी भोंवून परत्यान फाटी गेल्लें दृश्य आमी सगळ्यांनी पळयलां. तर मोगाळ भावा आनी भयणी आज आमी पवित्र त्रिंदादेचें फेस्त करता. त्रिंदाद खंयसर आसा? त्रिंदाद म्हज्या आनी तुज्या काळजांत आसा. बाप पुत्र पवित्रोत्म म्हज्या काळजांत जियेता आनी थंयसरच हांव सर्ग पळयता म्हणून एकली कार्मेलीत सांतेन त्रिंदादेची एलिझाबेथ आमकां शिकयता. तर सांत आंतोनीन देवाक आपणाच्या काळजांत जोगोवन दवरलो. सांत आंतोनी ह्या देवा खातीर आपणाचें जिवीतच समर्पिलें. तो मार्तीर जावन मोरोक्को वचूंक रेडी आसलो. देवाच्या शुभ वर्तमाना खातीर आपणाची जिणी जोडूंक तयार आसलो आनी अशें आसतना आख्खें जिवीत देवाक समर्पिल्लो फामाद सांत आंतोन जावंक पावलो. तर मोगाळ भावा आनी भयणी आज आमकां मेळचो संदेश कसलो? सांत आंतोनीच्या फेस्ता दिसा आमकां मेळचो संदेश एकवटाचो संदेश, माया मोगाचो संदेश. तिच्या एकवटाचो संदेश की म्हळ्यार बाप पूत पवित्रोत्म तेग जण एक जावन आसात. तांचे मध्ये तर भेद ना. जे कितें म्हजे कडेन आसा आयच्या वांजेलांत आपयलें तें बापातान हांवें घेतलां आनी बापा कडेन कितें आसा तें म्हजेंच म्हणून जेजू म्हणटा आनी म्हजे कडेन कितें आसा तें तुमकां पवित्रोत्म कळीत करतलो. देखून बाप पूत
पवित्रत्व तेग जाल्यार ते एकच देव तांचे ते थर भेदना संपूर्ण रितीन एकवटान जियोचो तो बंद एकवटो जे देवा थंय आसा देखून देवाच्या कुटुंबाचे संदे जावन आसले आमी आमचे मदें असलो एकवटो आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत वाड्या मध्ये फिरगत कुटुंबांत सगळ्यांनी आसूंक जाय तेदनांनी जाय की आमी एकवटीत मनशां जावन जियोंक खुशी व्हरता मोगाळ भावा आनी भयणी सांत अंतोनीचे फेस्त करता आसतना पळया सांत अंतोनीन आख्ख्या इटलींत वचून ताणें सरमाव दिता आसतना ताणें दिल्लो मुख्य संदेश जावन आसा एकवट असो ताणें कुटुंबां सांगात हाडूंक पळयली देखून पोर्चुगलांत स्पेनांत तशेंच ब्राझीलांत आख्ख्या 3 गांवांनी तो काजरी कुटुंबांचो पात्रोन म्हूण ताका वलयला कित्याक म्हळ्यार गोवा बैला मध्ये झगडें जाल्यार सांत अंतोन तांकां सांगात हाडटालो भुरगीं आवय बापायन सांगलें आयकना जाल्यार त्या भुरग्यांक आवय बापाय कडेन परत्यान फाटी हाडून तांचे मदें माया मोग हाडटालो आस्त बदका खातीर झगडें जालें जाल्यार सांत अंतोन मदें वचून तांकां सांगात हाडटालो तर आज आमी मागोवंक जाय ही अजापां आमच्या ह्या समाजीन घडोवंक जाय आमचे मदें कुटुंबा मदें झगडें आसा गो बायलां मदें झगडें आसा भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें भाव भयणी मदें झगडें आसा आस्त बदका खातीर विविध नमणेन आमकां तरबेद मनस्ताप आसात हे मनस्ताप पयस वचत जाय जाल्यार सांत अंतोनीचें 14वें अजाप आमचे मदें घडोवंक जाय हे अजाप जाडलें जाल्यार आमचे ते एकवट येतलो माया मोग येतलो आनी आमी न्ही जाय की सांत अंतोनीक मान केल्ले बरी जातलो आज इतल्या व्हडल्या दबाज्यान आमी हें फेस्त संभ्रमतना सांत अंतोनीक मान केलो जाल्यार मान करीचे जाल्यार आमी आमचे मदलो एकवट कशें हे फेस्त संभ्रमच्यान दाखयला तसो एकवट आमचे कुटुंबां बांदून हाडच्यान दाखोवंक जाय आमची फिरगत बांदून हाडच्यान दाखोवंक जाय दुबळ्या धाकट्याची सेवा करच्यान दाखोवंक जाय अशें केल्ल्यान न्ही जाय की एकवटी जिवितांत आमी सांत अंतोनीच्या मेटांनी आमी चलले बरी जाता त्रिंदादेक आमी मान केल्ले बरी जाता असलें भाग म्हाका आनी तुका फावो जावं दी म्हूण मागया आमेन. सोमेस तुम्ही उभे राहूया आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया सतमंता देवा सर बोधोदरा बापा सर्ग आनी पितमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्यास पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभवलो आमकां मुरयेतान सल्मलो पोंस पेळता काल ताणें कोस असले ताका कुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला तेन तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पदकांचें बक्षणें कुडीचें जिवनपण सस्नाचें जिवीत आमी मोगळ भाव भयणीनो जेजून आपल्या शिकवण्यांत सांगला कोणी एक भुरगो आपल्या बापाय लागीं तांती मागत तर खंडीत जावन तो बापूय ताका पातोर दिवचो ना या मास्तली मागत तर ताका इच्यो दिवचो ना बऱ्यांतलें बरें दिता आमचो सर्गीचो बापूय ह्याच रितीन आमी मागल्लें आमकां बऱ्यांतलें बरें दिता म्हणल्या पातयेन सर आमची प्रार्थना सरेस्पर देवाक आतां आमी भेटोवया तुमची जावा प्रार्थन सोमिया ओपून दिता तुका बापा पवित्र सभेच्या अमुखेल पवित्र आत्मा उगडा करता ती बावटाची सता बडा भक्तीन क्रिस्ती लोकांक शिकोवंक आनी तिनतीच्या मोगान एकवटीत क्रिस्ती समुदाय बांदून हाडूंक गरज आसा तो दैवीक आदार दी म्हूण मागता आमचे प्रार्थन सोमिया ओपून दिता तुका राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी आणि भ्रष्टाचार आणि हर एक वायट सताच्या नितीच्या आणि प्रामाणिकपणाच्या उजवाडान पयस करूंक तांकां पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शन लाभय म्हणून मागता आमचे प्रार्थन सोमिया ओपून दिता तुका आम्ही ल्हान क्रिस्तांव समुदायान मेतेज जावन तुज्या उतरा मारिफात आमचो भावात घट करूंक सेवेच्या कामांनी भाग घेवंक
तुझे परी मोगान आनी एकवटान जियोक आमकां फावो कर म्हणून मागता. आयक आमचे प्रार्थन सोमया ओपून दिता तुका. आमी भुरग्यांनी आनी युवजनांनी बवार्थाची मुलावी सता उमेदीन शिकोंक आनी क्रिस्त मावल्या बरीत जिवीत जियोंक समाज रुपांतर करच्या वावरांत हेरांक देख जायशे कर म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन सोमया ओपून दिता तुका. ह्या वेदी भोवती एकठांय जाल्ल्या आमी समेस्तांनी भोव पवित्रत्वी आमच्या कुटुंबा जिविताची बुन्याद आनी नमो म्हूण वळखून घेवन पवित्रत्वे सारखे मोगा एकवटाचे जिवीत जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन सोमया ओपून दिता तुका. बापा मागता आमी भक्तिका खातीर तांणी सांत आंतोनी कडेन दवरल्या सर ते सवांग काकुलतीची दिश्ट घाल. तांकां तुज्या कृपे बेसवानी भर म्हूण मागता हांव. आयक आमचे प्रार्थन सोमया ओपून दिता तुका. आयच्या दिसा सांत आंतोनीचे फेस्त आचरण करूंक हांगासर वस्तू आनी पयशे रुपांनी दान दिल्ल्या सर दानीक तुज्या बेसावांनी भर. तांकां तांचो प्रतिफळ 1000 वांट्यांनी पाटी मेळाशे कर म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन सोमया ओपून दिता तुका. एक घडी बरं आमच्या वैयक्तीक गरजा पासत मौनपणी ह्या घडी आमी मागया. सर आमच्या मोगाच्या मनशांच्या ते सहा पासत आमच्या कुटुंबांत कोण पयस आसात परगांवांत आसात ते आमच्या मोगाच्या मनशां पासत ह्या घडी आमी मागया. विविध रितींनी पिडेंत कश्टान आशिल्ल्या सर आमच्या भावा भयणी पासत प्रायवंता पासत विविध समस्यांनी कुटुंबा जिवितांत कश्ट जाल्ल्या पासत ताचो उडास काडया ताचे पासत आमी मागया. पावसिलो काळ सुरू जाला आसतना ह्या पावसा वरवीं कसलेंच नश्ट आमकां कोणाकच जायनाशें आमकां सर्वांक देवान राखून व्हरचे पासत आमी मागया. सर्गीचे मोगाळ बाबा कळमीत नासतना तूं आमचो मोग करताय आनी बऱ्यांतली बरी सर्गीची देणी दिवन तूं आमचो पोस करनासाय. उपकारी काळजान आज हांगासर तुजे लागीं आयल्या आसतना आमचे ते सवा आमचे गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्या. तुजी खुशी वयतर जें कितें तुका बरें म्हण दिसता तें तूं आमकां फावो कर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. Why
बेसांव वोत आमचे कुडपे बेसांव सर्व सांचे आस पेटयता व्हडानंदा तुझ्या दयेन गोपून घे मोगान मानून घे बापा आमच्या सर्गींच्या सर्व सांचे आस पेटयता व्हडानंदा तुझ्या दयेन गोपून घे मोगान मानून घे बापा आमच्या सर्गींच्या वाईन उडो तुका भेटून दिता मुखार सासुआ समर्पिता स्वीकार कर सौम्या मागता वोत आमचे कुडपे बेसांव वोत आमचे कुडपे बेसांव वाईन उडो तुका भेटून दिता मोकार सासुआ समर्पिता स्वीकार कर सौम्या मागता वोत आमचे कुडपे बेसांव वोत आमचे कुडपे बेसांव वाईन उडो तुका भेटून दिता मोकार सासुआ समर्पिता स्वीकार कर सौम्या मागता वोत आमचे कुडपे बेसांव वोत आमचे कुडपे बेसांव सृष्टीच्या रचणारा कधी रचना तुझ्या उदाहरण उद्या कसं वाईना मुठभेटी तांदळ फलित दिला केलं तर ते घेऊन जातं रचनाच्या असणार सुरेश पदे वाला आणि बादकाची दूर दूर आमची काही बलिदान भेटी म्हज्या भाव भयणीनो हेमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें सामण मागा सर्वेस्पर आमच्या देवा बोवाडटना आनी मोगान पवित्र तित्वेचें नांव उसारून तुका भेटयता ती आमचे सेवेची देणी पवित्र कर आनी ताचे वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजा उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी ह्या आमच्या फायद्यासो तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तू एकच देव एकलोच सर्वेस्पर पूण तुमी एकच देव आसता एकच जण न्हय बगार एकच देव सैमाचे ते एक जण
तुवें उगडापे करून दाखयलेलो हो तुज्या महिमेचो गुट आमी तिरबा वाडटा सत म्हणटा आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीर अंतरनातलेली महिमा कलतेपणी वळखता खऱ्या आनी सस्ताच्या देवा एका जाणाचो एक गुण आनी तेकांची एकच सैम आनी समा सारकी महिमा वंदन आमी तुका प्रणिपात करता हीच महिमा वाखणून देवदूत आनी सर्गीचे सर दळबार एका स्थळान तुझे कीर्तन निरंतरी गायतात. Povit, 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 dărbaraso, serves potu, sărgani somsa, băla tuja văibavan, un săghitu ca cei, un săghitu ca cei. Să vezi poracina mie tata ca cei, un săghitu ca cei, un săghitu ca cei. बापा खरंच तूं पवित्र आनी सगळे तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तूं जेता जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण जाता उदय दिता नसता पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक ती पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच परे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे रगात पदकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारोवतले हें म्हजें उडासा करा. Bawartaso gut pergetubia Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा आमच्या सोडवणे पसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरण आसो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपण आसो आनी सरकार चडणे आसो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत आंकवार मरयेच्या तुज्या भगवंत धर्मदतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांचा आतां त्यो विंचून काडल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फोव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साखरा
फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळे बाबाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळे आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रती मोगांत तीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्ट गतेंत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक माय पासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दरोशे जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून आमकां सर्गीच्या बापाची वळख करून दिल्या. सर्गीच्या बापा लागीं मागोवंक शिकयला. ते मागणें सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले अनवरांतले पिडेंतले अवघडांतले दुखांतले सर रितीच्या वायट वडण्यांतले अकालीक मरणांतले आमकां तो निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय समाधान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांक दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. बाय मोगासो एकवट असो गुर्त जावन एकामेकां आमी शांती दिवया. कुडी आणि रक्ताच्या मिसळीवर आमकां सेवताला ससनाचे जिवीत मेळो. सोम्या जेजू देवाचे शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. त्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात आमी सर्व सुभागी. स्मिया तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फोना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची गोड आनी रेगात म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ.
अमर जीविताचे जरी सरशी आमिया तंबनांतली भुगतान बागो आमिया दुडून आसतना विकतेंगे फारीक नासता पिये ससनाक बाळच्या कणाक लाले आमिया अमर जीविताचे जरी सरशी आमिया तांबनातली भुगतान बागो आमिया दुडून आसतना विकतेंगे फारीक नासता पिये ससनाक बाळच्या कणाक लाले आमिया Jesu जीविता सोवुंडो ताका सेंची बुकेंची ना ताचे रगत करेंस पिवा संस्राक दिता जीव प्राण जेजू दिवचे उदक पिवचे केद नास्ती तानेवची ना ताचे भितर सस्नेक जिणेची वळटली जरू मळ्या अमर जिविताचे जरी सरशी आमिया तांबनातली भुगतान बागो आमिया दुडून आसतना विकतेंगे फारीक नासता पिये ससनाक बाळच्या कणाक लाले आमिया Gesù da quale mi fante taka cirton examramche tacha vutra prakar solon but put for dimche जेजू गवळी आमी शेल्यो
रावचे ताजो मागतालो आयकून ताणे जोडचे जिविताचे जरी जशी आमी तांबानातली ती भूक तर बघून आमी दुडून आसतना दिते फारीक नासता पिये ससंबाळच्या कानाक लाले सोम्या तुका नवरता सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता अर्गा तुका होगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच नाही आमी तुजे विणे आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच नाही आमी तुजे विणे अर्गा तुका तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोम्या तुका नवाडटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका होगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा या दाबाजीक परबे दिसा तुका तुझ्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएक देवाक बोवाडतान प्रणिपात करून या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान अदीक अदीक आमकां बर आनी तुमच्या मोगान आमा समेस्तांक संपूर्णायेन एक कर. ह्या पुरी ह्या संवसारांत बोवाडतांत चलतना आनी शेकी सर्गार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळे आमचे जिवीत भोव पवित्र तित्वेचे निरंतर दिन वासन्यांनी वाकणी जावं म्हण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. दया करून बसात. जेजू क्रिस्तांत मोगाचें न्हू सांत आंतोनीचे परब भोव संभ्रमान आमी आचरण केले. तुमकां समेस्तांक हांव बाकी फेस्ताचे उल्हास पाटयता. सांगतास सांत आंतोनीचे मजतीन देवाच्या मोगांत आनी भावार्थांत वाडोवन येवंक आमकां फावो जावं म्हूण हांव मागतां आनी आशेतां.
आज ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमकां प्रधान यासक जावन सांगत दिल्लो आसा आमचो सुमानात एक फादर संतोष तशेंच कार्मेलीत याजक मानात एक आर्चिबाल्ड मानात एक जो तशेंच मानात एक विल्फ्रेड तांणी आमकां सांगात दिला तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आयच्या ह्या बलिदानाक आनी फाटल्या दिसांनी नोवेनाक जायत्यांनी वर्ती मेहनत आनी उर्बा दाखयल्या तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचें आशिर्वाद हांव तुमचेर मागतां सांगत आस गायन मंडळीक आदत गायनाक आदत दिले आमच्या गायन मंडळीक आनी आमकां वेदी सेवा केल्या आमच्या वेदी सेवकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा हेर कळवण्यो आदल्या आयतारा आमचे एक चेंद जमा जाल्लें दान आसा रुपये 9,620 येवच्या आयतारा 7:30 वरांची लिथुर्जी सांत आंतोन वाडो चलोवन व्हरता आनी दुसऱ्या मिसाची लिथुर्जी 9 वर्ग चलोवन व्हरता सोम्याच्या आशिर्वादाक उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा तुझी देणी आयल्या तुझे लागे भक्ती पोनी सांत आंतोनी मागता काते पोनी ती आमकां समजोनी बरदिल्यांनी तू आमकां जाय सगळ्यांक तू जाय पावच्या त्या सर्गाच्या सुखाक तू आमकां जाय सगळ्यांक तू जाय पावच्या त्या सर्गाच्या सुखाक आजा पाकोरून जालोय मोगाळ पावलोय तू सगळ्यांक जिने मरणाक दोतोर तू जालोय सादी जिंजेलोय क्रिस्ता मोगाळ निघून धरलोय सांत आंतोनी वर्ती तुझी देणी आयल्या तुझे लागी भक्तीपोणी सांत आंतोनी मागता कालते पोणी दी आमकां समजोणी बरदिल्यांनी तू आमकां जाय सगळ्यांक तू जाय पावच्या त्या सर्गीच्या सुखाक तू आमकां जाय सगळ्यांक तू जाय पावच्या त्या सर्गीच्या सुखाक मोगाळ पुत्रा सोवे अंपार मोरे आशीर्वाद देव आमकां भगवंती मरे आमपासून तूं नदी कर आमपासून भगवान गुरसो जय करू आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे
मोगाचेनो सर्वांक देव बरी सांज हांव मागतां. हांगासर जमल्या सर्व भक्तिकांक, आमच्या याजक बापांक, धर्म भयण्यांक, आमच्या फिरगजकारांक, आमच्या सैऱ्यांक, तशेंच पानसी उळव्याच्या पानसी वाड्याच्या देवपर्चेक सांत अंतोन कमिटी तर्फेन बरें फेस्त हांव मागतां. मोगाचेनो आतां 20 मिनटांचो विराम आसतलो. तुमी बसल्या थंयच पिवनांची वेवस्था आसतली. तुमकां वॉशरुमांची गरज आसा तर हांगासर बगलेक मागणी आसा लागीं तुमी असली वॉशरुमां तुमी उपयोग करयेत. 20 मिनटां उपरांत आमी मोठवें वेदिकार्ये आरंभ करतले. हांव तुमचो सोमेस्तांचो सहकार आमी आशयतां. देव बरें करूं. आता पावता आईला आज रहता कौन आईला
सांतांतोनीच्या फेस्ता संदर्भी हांगासर जमल्या सर्व भक्तिकांक सांतांतोन कमिटीच्या तर्फेन हार्दिक स्वागत आमी मागता. फाटल्या 9 दिसांनी ह्या मागण्या सालान भक्तिकांनी सांतांतोनीच्या मनात व्हडा संख्यान हाजर जावन सांतांतोनीच्या मजतीन फावो जाल्ल्या सबार उपकारांक नव्याना भेटयल्या. उळव्याच्या कांसी वाड्यांच्या लोकां बराबर सबार भक्तिकांनी तशेंच आमच्या विगार बापान तशेंच आमच्या धार्मीक भयण्यांनी हाजर असून हे भक्तीपण आदारूंक आमकां आदार दिला. कोरोनाच्या कारणा निमती फाटल्या 3 वर्सांनी हांगासर हे फेस्त करूंक आमकां आसाध्य जाल्यारय ह्या वर्सा हे फेस्त भोव गद्दाळायेन आचरण करूंक देवान आमकां फावो केल्ल्याक आमी धन्य देवाक अर्गां पाठयता. मोगाचनो आतां आमी वेदिकार्ये आरंभ करतले. सांतांतोन कमिटीचो अध्यक्ष मानेस नेल्सन डिसोजा हांणी मानांच्या तशेंच रेशिवनाचे कार्मेलीत याजक आसात मानादीक बाप विल्फ्रेड रॉड्रिगस, मानादीक बाप जो तावरो. तशेंच राणीपुरा फिर्गस गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस्त ऑल्विन डिसोजा, फिर्गस गवळीक परिशदेची कार्यदर्शी मानेस्तीन विल्मा डिसोजा, सांतांतोन कमिटीचे सेक्रेटरी मानेस्तीन प्रिसिल्ला डिसोजा हांणी वेदी सोबोवंक हांव विनंती करतां. सुकली बक्षियात आमच्या कॉन्व्हेंटची सुपिरियर सिस्टर उषा तुम्ही वेदीक येवंक आमी खालती विनंती करता. सिस्टर उषा. मोगाचनो आतां आमच्या वेदीक सभा येयली. वेदीर आसल्या सर्व मानाच्या सैऱ्यांक सांतांतोनी कमिटीचो अध्यक्ष मानेस्त ऑल्विन डिसोजा मोगान स्वागत करूंक हांव तांकां आपोवणें दितां. मानेस्त नेल्सन डिसोजा. कॅथोलिक पयस सभा सर्वेस्परा देवाक आराधन करता. ताचे तावन आशिर्वाद जोडच्याक उपकार जोडच्याक सभार संतांक दिला. आतां आमी संतांक मान कर उपकार जोडून आसाव. ह्या हुलयान प्रस्तूत 5 वडे आसात. ह्या सर्व वड्याची देवप्रजा फाटल्या थोड्या वर्सां तावन हांगासर संत आंतोनीच्या मानाक स्थापीत जाल्ल्या ह्या मागण्या सालान संतांच्या मानाक संभ्रामीक मिसाचे बलिदान भेटयले. मोगाच्या न्हू आतां हांगासर चलच्या ह्या मोठव्या वेदी कार्याच्या अध्यक्ष बसकाचे आसात मोरी विश्वर आनी राणीपुरा फिर्गजेचे विगार मानादेक बाप जयप्रकाश डिसोजा. तांणी आमकां हर एका वाटांनी सहकार मार्गदर्शन दिवन आसात आनी ह्या संभ्रामीक परबेच्या मांडावालेक तांणी भरपूर पाठिंबो दिला. ह्या आमच्या कार्याक अध्यक्षस्थान घेतल्या तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवान
मानाचो स्वागत मागता. फादर जयप्रकाश हांकां गुलाब दिवन स्वागत करता. बाळोगचे सुवाड्याचो गुरकार मानेस्त राजेश पिंटो. आमचे मध्ये आसात ऋषिवनाचे दिरोक्तर मानाधिक दोतोर बाप आर्चिबॉल कार्मेली तेजाक. आमच्या मध्ये आणि तांच्या मध्ये बरो संबंध आसा. या संबंधाचो रुपकार जावन आमच्या संभ्रमीक बलिदानात वांटो घेवन अपुरबायेन देवाचे उतार मोडून प्रसंग दिवन आता आमचे मध्ये वेदीचेर आसात. तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवान मानाचो स्वागत मागता. फादर आर्चिबाल्ड हांकां साम पियूस वाड्याचो गुरकार मानेस्त उर्बन डिसोजा गुलाब दिवन हार्दिक स्वागत मागतलो. आमचे मध्ये आसात आदले विगार मानाधिक बाप संतोष डिसोजा. पयशिल्ल्या 100 तावन आमचे ते मोग दवरून या संभ्रमीक परबेचे बलिदान भेटोवन आमच्या खातीर मागलेल्या तांकां आम्हा सर्वांच्या नांवान बरो येवकार मागता. फादर संतोष हांकां सांत अंतोन वाड्याचो गुरकार मानेस्त रोशन फेरावो गुलाब दिवन स्वागत करूंक हांव विनंती करतां. आयच्या या फेस्ताच्या मिसान वांटेली जावन 6 भेटवणी केली. मानाधिक दोतोर बाप विल्फ्रेड रोड्रिगास, मानाधिक बाप जो तावरो ऋषिवान कार्मेली तेजाक आता आमचे सवे वेदीचेर आसात. तांकांय हांव बरो येवकार मागता. फादर विल्फ्रेड हांकां गुलाब दिवन स्वागत करता. सांत सुजे वाड्याची गुरकान मानेस्तीन ग्रेसी डिसोजा. तशेंच फादर जो तावरो हांकां गुलाब दिवन स्वागत करता. सांत अंतोन वाड्याचो प्रतिनिधी मानेस्त जीवन फेरावो. मोगाचेनो तुमच्या ताळयां बराबर हार्दिक स्वागत पटयात. आमच्या या संभ्रमीक कार्याक आमचे सवे आसात राणीपुरा बेतनी कोयंतची सुपिरियर सिस्टर उषा. तांकां आमी मानाचो येवकार मागता. सिस्टर उषा हांकां अंकवारानी वाड्याची गुरकान मानेस्तीन जेनेवेव डिसोजा गुलाब दिवन स्वागत करतली. या संभ्रमीक कार्यान आमच्या मध्ये आसात गौलिक परिषदेचो उपाध्यक्ष मानेस्त ऑल्विन डिसोजा आणि कार्यदर्शीन मानेस्तीन विल्मा डिसोजा. तांकांय हांव बरो येवकार मागता. मानेस्त ऑल्विन डिसोजा हांकां गुलाब दिवंक हांव मुखार आपयतां. बाळोगचे सुवाड्याचो आदलो गुरकार मानेस्त हरमन डिसोजा. तशेंच विल्मा डिसोजा गवळीक परिशदेची कार्यदर्शी हांकां बाळोगचे सुवाड्याची प्रतिनिधी मानेस्तीन मेटिल्डा वेगस गुलाब दिवन स्वागत करूंक हांव विनंती करतां. आमचे मध्ये वेदीर आसा आमच्या सांत आंतोन समितीची कार्यदर्शीन मानेस्तीन प्रेसिल्ला डिसोजा. तांकांय हांव बरो येवकार मागता. मानेस्तीन प्रेसिल्ला डिसोजा हांकां सांत पियूस वाड्याची प्रतिनिधी मानेस्तीन रिटा लोबो गुलाब दिवन स्वागत करतली. आमच्या या संभ्रमीक परबेच्या कार्याक हजर जाल्ल्या सर सैऱ्यांक, फिरगसगारांक, वाड्यागारांक, सर धर्मीक भयण्यांक, आमच्या 5 वाड्याच्या सर लायक मुखेल्यांक आणि सर्वांक एका सुत्रान स्वागत करता. अशी म्हजी स्वागताची उतरां आखेर करता. देव बरें करूं. मोगाचेनो सर्वांक मोगान स्वागत केल्या सांत अंतोन कमिटीचो अध्यक्ष मानेस्त नेल्सन डिसोजा तुकांय हार्दिक स्वागत मागता. हांकां सांत जुजे वाड्याची प्रतिनिधी मानेस्तीन रुफिना डिसोजा गुलाब दिवन स्वागत करतली. मोगाचेनो
फाटल्या सबार वर्सांतावन हांगासर आमी सांत आंतोनीची फेस्त आचरण करच्या संदर्भी आमच्या फिरगजेच्या तालेंतवंत भुरग्यांक सन्मान करचें कार्य चलोवन व्हरते आसा आनी कोरोना वरवीं फाटल्या 3 वर्सांनी हें असाध्य जाल्ल्यान 2019, 2020 तशेंच 2021 ह्या 3 वर्साच्या SSLC आनी PUC परीक्षेंत अत्युत्तम श्रेणीर पास जाल्ल्या आमच्या भुरग्यांक तांच्या वडिलां बराबर सांत अंतोनी कमिटी तर्फेन आमी मान करूंक आशयता. वेदीर आशिल्ल्या मानांच्या सयऱ्यांनी हें कार्य चलोवन व्हरूंक हांव विनंती करतां. मानेस्तीन नेल्मा फेरावून सन्मानिताची वळख करून दिवंक हांव विनंती करतां. भुरग्यां बराबर तांच्या वडिलांनी मुखार येवचें. सांत आंतोनी समिती राणीपुरा वळिया सांत आंतोनीच्या वार्षिक फेस्ता संदर्भी मरी विश्वराणी फिरगजेच्या तालेंतवंत विद्यार्थींक अभिनंदन पाठोवन मान अर्पून बरें मागोवंक आमकां व्हरतो अभिमान भोगता. ह्या वक्ता विद्यार्थींक मात्र न्हय तांकां पाठिंबो दिल्ल्या तांच्या आवय बापायकी आमी अभिनंदन पाठयता. आपल्या निरंतर आनी कठीण परिश्रम आनी हटान जायत्या मनोरंजनाचो त्याग करून बऱ्या फुडाराचो इरादो मनान घट दवरून विराम घेनासतना शिकून 10वी आनी PUC परीक्षेंत उत्तीम अंक जोडिल्ल्या फिरगजेच्या ह्या 7 जाणां विद्यार्थींक रास उल्हास पाठयता. पयलो आसा रॉनविल डिसोजा वेलंकणी वाडो. सन्मान स्वीकार करतेल्या भुरग्यांनी तांच्या वडिलां बराबर मुच्या उजव्या कुशीतावन मुखार येवचें. उपरांत आमी तांचें नांव आपयतलें. दुसरो स्टॅलिन प्रिवन क्रास्ता नित्यादर वाडो. आवय बापय स्टॅनिंग क्रास्ता आनी प्रिया डिसोजा. ॲस्टन डिसोजा बाळोक जेजू वाडो. ॲस्टन डिसोजा बाळोक जेजू वाडो. ॲस्टन डिसोजा हाणें एप्रिल 2022 वर्साच्या 10व्या क्लासीच्या परीक्षेंत उत्तीम अंक जोडून साधन केलां. ताची आवय बापूय कुटाम वाड्याघरां आनी फिरगजघरां ताचे थंय संतोश पावतात आनी अभिनंदन पाठयतात. ॲस्टन डिसोजाक मान करूंक हांव फादर संतोष डिसोजा हांचे लागीं विनंती करतां. सांगातच उरिल्ल्या सयऱ्यांनी सांगात दिवचो.
मान स्वीकार केल्या ॲस्ट्रॉन डिसोजा तशेंच ताच्या वडिलांक देव बरें करूं. मुखलो आसा निहाल डिसोजा सांव पियूस वाडो. निहाल डिसोजान आपल्या 2020 वर्साच्या 10व्या क्लासीच्या परीक्षेन उत्तीम अंक जोडल्यात आनी सोमेस्तांक गौरव हाडूंक शकला. आतां तो उंचल्या शिकपा खातीर पयशिल्ल्या गांवांत पावल्या वरवीं आज हांगासर येवंक ताका साध्य जावंक ना. निहाल डिसोजाच्या अनुपस्थितीन ताची आवय बापय मानेस नवीन डिसोजा आनी मानेस्तीन लविना ग्रेटर डिसोजा हांकां आमी वेदीर आपयता आनी मानाची बसका स्वीकार करूंक विनंती करता. हांकां मान करूंक मानादीक बाप आर्चिबोल्ड बापा लागीं हांव विनंती करतां. फादर विल्फ्रेड हांणी हांकां मान करचो. मान स्वीकार केल्या नवीन डिसोजा आनी लविना ग्रेटर डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. मुखलो आसा केनेथ ऑल्ड्रियन लोबो वेलंकणी वाडो. आवय बापय कीर्ती किरण लोबो आनी प्रिया जॉयस डिसोजा हांचे बराबर वेदीक येवचें. केनेथ ऑल्ड्रियन लोबो हाणें 2021 वर्साच्या 10व्या क्लासीच्या परीक्षेन उत्तीम अंक जोड साधन केलां. ताची आवय बापय कुटाम वाडो आनी फिरगसगारा सांगाता मेळोवन ताचे थंय संतोष पावतात आनी अभिनंदन पाठयतात. केनेथ ऑल्ड्रियन लोबो हाका मान करूं फादर ज्योत तावरो हांचे लागीं हांव विनंती करतां.
स्वीकार केल्या केनेथ ऑल्ड्रियन लोबो आणि ताच्या वडिलांक देव बरें करूं. मुखार आपयता लेनिशा डिसोजा वेलंकणी वाडो. आवय बापाय शांती डिसोजा आणि लुईस डिसोजा. लेनिशा डिसोजा वेलंकणी वाडो त्यांच्या आवय बापाय बराबर वेदिकेक उपकार मागता. लेनिशा डिसोजा हिणे 2021 वर्साच्या PUC परीक्षेन उत्तीम अंक जोडल्यात. तिका आमी सोमेसा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी अभिनंदन पाठयता. लेनिशा डिसोजाक मान करूंक हांव फादर जयप्रकाश हांचे लागीं विनंती करता. मान स्वीकार केल्या लेनिशा डिसोजा आणि त्याच्या वडिलांक देव बरें करूं. वेदिका पळयता प्रिन्सी डिसोजा इगर्जेवाडो दुसरो. प्रिन्सी डिसोजा इगर्जेवाडो दुसरो. आवय बापाय रोनाल्ड डिसोजा आणि पुष्पा डिसोजा. मान स्वीकार केल्या सर विद्यार्थींक आणि तांच्या आवय बापायक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सर विद्यार्थींक बरो फुडार आमी मागता. मान हस्तांतर केल्या मानाच्या सैऱ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू वन एंड ऑल. मोगचनो मान स्वीकार केल्या तशेंच मान केल्या सर आमच्या मानांच्या सैऱ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां मान स्वीकार केल्या सर भुरग्यांनी एक ग्रूप फोटो खातीर वेदीक येवंक हांव विनंती करतां. एका ग्रूप फोट्या खातीर वेदीक येवचें. तशेंच सांत अंतोनी कमिटीच्या सर्व सांद्यांनी तशेंच सर उळव्याच्या पानसीवाड्याच्या सर गुरकारांनी वेदीक येवन ह्या तस्विरेक सांगात दिवंक हांव तांचे लागीं विनंती करतां.
ಮೊಗಚನು ಆಮಚ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆಗಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಡಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಶಾಸಕರನ್ನು ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊಗಚನು ಜೂನಂಚ ದಾನಿ ಇಕ್ರ ತರೀಕೆರು ಮೈಸೂರಾನ್ ಸಲಿಲ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ आणि जूनियर मास्टर पॉवर लिफ्टिंग चॅम्पियनशिपान 83 kg विभागांत बांगराळे पदक आपणायला आमच्या फिरगजेच्या तशेंच उळवेच्या सांत आंतोन वाड्याच्या गुरकार मानेस्त रोशन फेरावो हांकां हांव सांत आंतोनी कमिटीच्या तशेंच हांगा आसल्या समेस्तांचे नवी परबी पाठयता. तशेंच तांणी मुखार येवन एक फुलांचो तुरो स्वीकार करूंक हांव तांचे लागीं विनंती करता. मोगाचनो तुमच्या ताळयांच्या आवाजा बराबर. देव बरें करूं रोशन. मोगाचनो आमी येदोळसो SSLC आणि PUCच्या भुरग्यांक तांच्या साधनांक सन्मान केला आसतना तांची बोगनां आयकूंक आमी आशेन आसां. आतां SSLC डिस्टिंक्शन जोडिल्ल्या रॉनविल डिसोजा तुमी मुखार येवचें. ओके, रॉनविल डिसोजा हांगासर हजर जावना, तो आनी एक सन्माना खातीर दुसरे कडेन गेला आसता. आतां PUC विभागांत डिस्टिंक्शन जोडिल्ले आनी हायेस्ट मार्क्स जोडिल्ले लेनिशा डिसोजा हांगासर आसा. तांची बोगणां आमचे मुखार दवरीचे म्हूण हांव तांचे लागीं विनंती करता. देव बरी सांज दिवंक तुमकां सुमेस्तांक. जमलेल्या समेस्तांक सांत आंतोनीचे बरे फेस्त मागता. जीवन आमचे एक मोलादीक देणे. ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमचे जिवीत अर्थाभरीत फळादीक रितीन जियोंक आमी प्रयत्न करता. आतांच्या परिस्थितीन शिकप भोव गरजेचे पात्र खेळटा. एक व्यक्तीक शिकप आसा तर ताका फावो तो मान गौरव काम मेळटा. तशें आसता आमकां आमच्या वडिलांनी बऱ्या इस्कॉलांत वर्ते शिकप दिवन वागयलां आनी आज आमी सर भुरगीं तुमचो मान घेवंक फावो जाल्या. देवाक जावं अर्गां. शिकप ह्या जानवाय आपणावचे सुलभायचे न्ही. ते जोडूंक आमी मुस्त त्याग आनी सॅक्रिफीस करूंक आसा. कितें आमकां गरजेचें तें आमी आपणावन, कितें मरजेचें ताका आमी पाठ कर. मेळ्ळलो वेळ बऱ्या तरान उपयोग केल्यार खंडीत आमच्या कश्टांक आनी केल्ल्या वावराक देवाचो आनी वडिलांच्या बेसावाचो शिवोर आमकां लाभता. आयच्या ह्या वर्त्या दिसा तुमी आमचे भुरग्यांचे शिकपा क्षेत्रांत यशस्वी मेसून घेवन आमकां सन्मान करून मुखार आनीक बरें करून शिकोवंक उत्तेजन लावाशें केलां. हें फुडल्या दिसांनी आनीक चड जाणांक आदर्श जावं दी. सडीत भुरग्यांक आनी युवा जाणांक हो मान फावो जावं दी.
आनी तुमचे सर्वांचे बरें मन आनी उदार करणी देव वर्त्या बेसावांनी बरोवन दी म्हूण मागता. आमकां भुरग्यांक सन्मान केल्ल्याक आनी म्हाका हांगासर उलोवंक अवकाश करून दिल्या सांत आंतोन समितीच्या सांद्यांक हांव आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूंक म्हणटा. सर्वांक देव बरें करूंक. देव बरें करूं. लेनिशा, तुमच्या आपुरबायेच्या उतरांक खंडीत जावन तुजी उतरां आमच्या मुखल्या SSLC आनी PUC परीक्षा बरोवच्या तशेंच हेर कोर्स करच्या भुरग्यांक उत्तीम अंक जोडूंक प्रेरण जातेली म्हूण बरवस्ता. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸೈಂಟ್ ಆಂಟನಿ ಫೆಸ್ಟ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ನಮಗೆ ಆದರಣೀಯರು ಬಹುಮಾನ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ರಾಣಿಪುರ ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರುವಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನೆ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಗೆ ಗೌರವಿತರಾದಂಥ ಶಂಭೂರ್ ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂಥ ಫಾದರ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಗೌರವಿತರು ಋಷಿವನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ಫರ್ಡ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರೇ, ಋಷಿವನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಫಾದರ್ ಜೋ ಥೌರರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿತರು ಚರ್ಚಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂಥ ಸರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಿಸಸ್ ಪ್ರೆಸಿಲರ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಿಸಸ್ ವಿಲ್ಮಾ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಇದರ ಯುವತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರೇ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ನವೀನ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವಿಲ್ಮರ್ ಅವರೇ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ, ಈ ಊರಿನ ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಸೋದರ ಸೋದರರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ತುಮಕ ಸಗಲಾಂಗ್ ಆಂಟೋನಿ ಫೆಸ್ಟ್ का ಶುಭಾಶಯ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನು, ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಸಹೋದರತೆಯ, ಪ್ರೀತಿಯ, ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ತಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ವಾಚನ ಕೂಡ ಆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಬರುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಭರಿತವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವಾಗ ನಡೀತಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಆ ಹೊಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ, ಆವಾಗದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸೋದರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯಾವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೋಜನೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಇದ್ದಂತಹ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಇದ್ದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ಇದ್ದಂಥ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸೋದರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಸೋದರತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ದೆ,
ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾರಕ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾರಕ. ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಊಟವ ರಪಕ್ಕೆ ಪುಡ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪುಡ್ಸೋತಿ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಊಟ ಬಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪುಡ್ಸೋತಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡ್ಸೋತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೊಳ್ಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಆಸೆ. ನೀವು ಯಾಕಂದರೆ ಕುಡಿಯೋದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಾದರೆ ಹೋಗೋದು ಮಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಫೆಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ 15 ಐಟಮ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ 2 ಫ್ರೀ, 2 ಸಿಕ್ಕಿದರೆ 3 ಫ್ರೀ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಗಡಾಯಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅದು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇವತ್ತು ಯುವ ಜನಾಂಗ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸೋದರದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಮಾಡುವ. ಭಾರತ ದೇಶ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅವರ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬಹುಶಃ ಹೈಟ್ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹೋದರೆ ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾರತೀಯರೆಂದು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷದ ಮನೋಬಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರ ತ್ಯಾಗಮಯ ಜೀವನ, ಅವರ ಸೋದರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಸಮುದಾಯ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ಸೈಂಟ್ ಆಂಟೋನಿ ಅವರ ವಿಶೇಷದ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಡುಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂಥ ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆಯಾ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ 5 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಟೆಕ್ನೆ ಬಾಕಿ ಮಳೆಗಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮುಖಂಡರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೆಲ ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗಂದ್ರೆ ಅಮಲು ಮಾರ್ಗರಿಗೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಬಸ್ ಪರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಉಳ್ಳಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬಹುಶಃ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು, ಅದು ನವೀನ್ ಇರಲಿ, ನೆಲ್ಸನ್ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ನಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೋಭಾವದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು, ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯದ ವಿಷಯಗಳು ಖಂಡಿತ ದೊರಕುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. विल्मा डिसोजा, तुम्ही हांगा सतत वेरे खातीर मुखार येवंक हांव विनंती करता. तालूक पंचायत आदली मेंबर.
ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಾನು ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು सल्लिಸುತ್ತೇನೆ. मोगचनो आमच्या फिरगजेन दिंबये बँकाचें उत्तीम योजन हातीन घेतलां आसतना ह्या बऱ्या कामाक सांत अंतोनी समिती तर्फेन 18,000ची चेक आतां सांत अंतोन समितीचो अध्यक्ष मानेस्त नेल्सन डिसोजा तशेंच कार्यदर्शी मानेस्तीन प्रेसिला डिसोजा हस्तांतर करतलीं. सांत अंतोन कमिटीच्या सर्व हुद्देदारांनी सांद्यांनी तशेंच पाणसी वाड्याच्या गुरकारांनी हांगा वेदीक येवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. दयेकन तुर्तान मुखार येयात. पाणसी वाड्याचे गुरकार तशेंच सांत अंतोन कमिटीचे सांदे. स्वीकार केल्ल्या आमच्या फिरगज बापांक हांव सर्वां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मोगचनो आतां आमी येजक बापांच्या संदेशा खातीर राखून आसा. पयलीं हांव मुखार आपयतां फादर विल्फ्रेड रॉड्रिगस रशिवनाचे कार्मेलीत येजक. सदांच सुटसुडीत आनी हास्त्या मुखामळाचे ते आमच्या फिरगजेच्या सर्व कामांक सदांच ते आमकां पाठिंबो दितेत आसात. देखून तुमच्या संदेशा खातीर आमी सर्वां राखून आसा फादर. आतां हो वेळ तुमचो. विगारान पयल्यांदा सांगलां मोठव्यान उलया म्हणून मोठव्यान उलयता. सगळ्या पवी सभेक आज एक व्हडलो संभ्रम देव बाप देव पूत आनी देव पवित्रत्म्याचें पवित्रत्वाचें फेस्त. पूण आमच्या ह्या स्थळीय पवी सभेक राणीपुरा पवी सभेक दोडतो संभ्रम. कित्याक ह्या बागे दिसा सांत आंतोनीचें फेस्त दबाज्यान आमी आचरण करता आसा. त्या देखून ह्या दोडट्या संभ्रमाचे शुभाशय तुमकां सर्वांक वेदेर आसल्यांक तशेंच वेदेर फुडें आसल्या सर्वांक हांव पाठयतां. हॅपी फेस्ट. मोगाच्यानो 21व्या शतमानांतची पवी सभा लायकांची पवी सभा म्हणलें कोणें पापा सा जोन पॉल दुसऱ्यान ताणें देखलें सोपान आज जारी जालां. म्हाका निजावनी व्हडतो अभिमान ह्या राणीपुरा फिरगजेचेर. कित्याक म्हण सांगल्यार हांव रशिवान येवच्या पयलेंच हांवें ह्या फिरगजे विशयान जायतें आयकल्लें. धाकल्याक 14 वर्सां आदीं 2008 इस्वेंत आमच्या इगर्जेचेर हल्लो जाल्ल्या वेळार राणीपुराचे तरणाटे कशें इगर्जे तशेंच आमच्या रशिवाना संस्थांक थंयसर दीस रात रावून भद्रते दिताले तें हांवें आयकल्लें आनी म्हज्या दोळ्यांनी पळयलें. कित्याक त्या हप्त्यान क्लास खाण घेवंक हांव मैसूरतान रशिवानाक आयिल्लो. तें हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां. आनी ताच्या उपरांत हांगाच्या तरणाट्यांनी सगळ्या मंगळूरच्या दिएसीसींत कशें एक मेल फंक्त जावन मुखेलपण घेतलां तें हांवें आयकलां. पूण हांगासर आयिल्ल्या उपरांत जायत्यो संगती हांवें पळयल्यो. पूण आज हें एक व्हडलें अजब हांगासर जावचें हांव पळयतां. कित्याक म्हण सांगल्यार 5 वाडे सांगाता मेळून सान आंतोनी कमिटीचो अध्यक्ष मानेस्तर नेल्सन हाच्या सांगाता कमिटीच्या सर सांद्यांनी वाड्याकारांनी लायकांनीच मुखेलपण घेवन ह्या फेस्त आचरण करचें आज हांव पळयतां. आमकां पाद्रपांक ह्या जागांत तुमी वयर वेदीचेर बसयलां सिस्टरांक बसयलां पूण केल्लो वावर आमी न्हय बिलकूल न्हय. हांव जाणा आमी हो वावर करून आमी मीस पेटयलें मागलें तुमी मागलें सांगात मीस पेटयलें फेस्त केलें पूण सगळो वावर एका ह्या जागाचें मुखेलपण नासतना पाठिंबो आसा म्हण सांगलां आनी आसतलोच आसा जायच पूण मुखेलपण घेतलें ह्या जागान न्हय मुखेलपण घेतलां तुमी लायकांनी. त्या देखून तुमकां आमी चेपे उखलता आमी शाबासकी पठयता. खंडी जावन पापा सा जोन पॉल दुसरो सांत आज सरकार संतोस्तलो. कित्याक
ताणें देखलें सोपान ह्या स्थळीय पवी सभेंत खरें जालां म्हणून हें तुमी मुंदासां वरी जाय आनी दिवचो एकच ती एक संदेश मोठ्यान उलयचे म्हण सांगलां मोठो संदेश हांवें दिवचो फादर आर्चेन शर्मा सांगलां एकवट आनी मोग म्हणून एक अक्रिस्तांव भाव आमचो माझे शासक श्री युटे खादर आत्तां आमचे लागीं उलयलो आनी क्रिस्ती मावल्या विशयान तो उलयलो हांवें सांगचें तर तुमचे लागीं एकच विनंती सगळे फिरगजागारा खातीर फिरगजागारा लागीं बरेंकन आयका तें उलोवन हांव आखेर करतां बरेंकन आयका आमी कोणी संपूर्ण न्हय आमी कोणी सांत वा सांतेण न्हय हर एकलो आमी सूख करता हर एकलो आमी पाता करता पाता करना तो व्यक्ती ना पाप साहेब बिस साहेब कार्दिनाल याजाक सिस्टर लायक हर एकले सूख करता जर सुकत मोतीन दवरली पातकच मोतीन दवरलें तर देवान पातकांचें लॅक आमचें दवरलें तर आज हो संवसार नंच जातो संवसार आसतना ते दिवडली शिक्षा देवान आमकां दिजी आसली पूण देव आमची पातकांची पट्टी दवरिना पातकांचे लॅक दवरना देखून हर एकल्या लागीं विनंती तुमी फिरगेचेर इतलो बरो वावर करतात आनी हे दिवडली खंयचें येवजन जाल्यार हातीन घेता आसतना हर एकलो सहकार दितात बँकांचें येवजन आतां आनी इतर जायतीं कामां परस संतोश आसतना हांगासर जाल्यार तें हांव जाणा जायतीं कार्य जाल्यान व्हड मोठो सहकार तुमी दितात आज फेस्त इट्ट्या गड्डळ्यान आचरतात सगळ्या सांगात एका मोर्चे जावन तुमच्याच मुखेलपणान तुमी आयल्यात हाका एक चिमटी मीठ घालात मोग आनी एकवट साध्य जायचे तर बोगसाणें जायजस देखून कोणेंय खंयची सूख केल्यार ती व्हडली करची नाका सूखी कितले बोगसितात पळय तितलें सर्व बरेंपण जातलें पळय भोवशा हांव चिंता हे 2 बँडाचे न्ही गे 2 बँडाचे सांगाता मेळून इतलें सोबीत संगीत सांगाता आज करतात तर आनी 5 वड्याचे सांगाता मेळून आमी हें फेस्त इतलें बरें करता तर आमी सगळां बोगसाणें येता आसलें एक चूर चिमटी मीठ घालें तर कितलें सोबीत जातलें खरेपणी पवित्र त्रिये देवाक आनी सांत आंतोनीक मान फावो जातलो हेंच हांव तुमकां आशोवन म्हजो संदेश आखेर करतां अवकाश करून दिल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं फादर आमच्या लायिकांची सेवा वळखून आमकां शाबासकी पाठयल्या सांत अंतोनी कमिटी तर्फेन हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा मोगचनो आमच्या मोरी विश्वराणी फिरगजंत 6 वर्सां सेवा दिवन हांगासर सांत अंतोनीचे फेस्त दाबाजीक रितीन आचरूंक आनी तशेंच हर एका दिसा नोवेनांक हजर जावन उत्तेजन दिवचें तशेंच सांत आंतोनीचे परम भक्त म्हूण सांगता फादर संतोष डिसोजा तांणी हांगासर मुखार येवन तांचो संदेश दिवंक आमी विनंती करता फादर संतोष डिसोजा सांत अंतोनीच्या फेस्ता संदर्भी आसा केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान घेतिल्ल्या मनाधिक बाब जयप्रकाश वेदीचे रस्त्या सर याजाक बापानो धर्मबाईन सिस्टर उषा सांत अंतोनी कमिटीच्या सर्व संध्यानो वाड्याच्या 5 वाड्याच्या गुरकारानो मोरी विश्वराण राणी फिरगजीच्या सर फिरगजकारानो तशेंच सांत अंतोनीच्या भक्तिकानो तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त हांव मागतां आज सुमार 2 वर्सां उपरांत परत असल्या एका संभ्रमांत वांटो घेवंक व्हरतो संतोष भोगता सुमार 8 वर्सांत हांव ह्या फेस्ताचें आचरण हांव पळोवंत आसा आनी आयिल्ले हांव सुमार 6 वर्सां हर एका वर्सा म्हणले बरी एका कुशीन पावसाचें इल्लेशें आमकां केदाळाय इल्लेशें उपद्रुत आसतालें आनी एका कुशीन आमचें इल्लें हट सोडिना आमी इल्लें करता उंत म्हणून आमी इल्लें सडत करून दाखयतल्या अशें हर एका वर्सा हें फेस्त आनी वर्सान वर्स चड आनी चड संभ्रमीक रितीन आचरण जाल्लें हांवें पळयलां म्हज्या दोळ्यांनी जावंक पुरो 9 दिसांचे तशेंच हांगासर फेस्ता दिसा सर 5 वाड्याच्या वाड्या घरांनी संगाता येवन रांदप करचें तशेंच त्या फेस्ताचे संभ्रम
भोव अपूर्वयान जाल्लो हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयला देखून आज हांवें चिंतून आसलो हांगासर येताना फाटल्या 2 वर्सांनी फेस्त नातल्लें भोवशा तुमची उमेद सगळी चाप्प्या जाल्या म्हणून पूण हांगासर पळयत आसतना म्हाका दुसऱ्यांच पळोवंक मेळ्ळें असलो एक व्हडलें सैत पेंडॉल हांगासर घालून व्हडत्या दबाज्यान म्हणले बरी आज हें फेस्त तुमी संभ्रम केला संत अंतोनियो कमिटीच्या सर्व संध्यांक तशेंच वाड्याच्या गुरकारांक हांव शाबासकी पाठयता म्हाका एक संत अंतोनियो कडेन बारीक मोग इतल्यागत काय ना म्हजी वस्तू तवळ भायर पडच्यो ह्या दवरल्ली वस्तू म्हाका ती थोड्यो फावटी मेळनातली अर्जंटान आनी तवळ काय ना ताचे उडास काडचो तितल्यान आनी उडास काडल्या वेळार ती वस्त मेळटाली म्हाका देखून ताचे उपरांत म्हाका एक बारीक भक्त आनी हांगासर आयल्या उपरांत ती भक्त आनी की चडली आनी हांगासर वर्त्या दबाज्यान फेस्त आचरण करचें एक बागी म्हाका फावो जाल्लें देखून आज तुमकां सोमेस्तांक तुमचे सांगाता हें हांगासर सांगाता येवचें आनी हें फेस्त आचरण करचें भाग देवान म्हाका फावो केल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता सांगाता सांत अंतोनीची बेसावा तुमच्या हर एका कुटुंबांनी आसूं दीत कित्याक म्हळ्यार हांगासर लोकां लागीं ह्या उळव्याच्या आमच्या पालसी वाड्याच्या लोकां लागीं एका रितीची उमेद आसा खंयचेंय कार्य चिंतलें तर तें पोंताक पावोन जालें म्हणून अर्थ तें खंडी जावन उळव्याचे हरी पालसी वाड्याचे वाड्याकारां करून दाखयतात म्हणजे एक सोपण आसा हांगासर एक बरें कोपेल जाय पयलें हांव केदाळे सांगून आसा आनी खंडी जावन हाका बेगीनच हें सोपण जारी जातलें म्हणल्यार म्हजी आशा खंडी जावन हांगासर हें पवित्र जागो आनी की उंचल्या स्थितीक पावोवन दी आनी की चड सांत अंतोनीची भक्त हांगासर सोडून दी आनी त्या सांत अंतोनी मार्फत तुमच्या सगळ्या कुटुंबाक बरेंपण जावन दी म्हूण आशेता देव बरें करूं देव बरें करूं फादर तुमची आशा बेगीनच आमी जारी करतले म्हणून सांत अंतोनी कमिटी तर्फेन हांव तुमकां बरवसो दितां आतां सन्मानीत जावंक बाकी आसचीं थोडीं भुरगीं हांगासर पावल्यान आतां हांव मुखार आपयतां मानेस्ती नेल्मा फेरावो तुमी सन्मानितांची लिस्ट वाचून हें कार्य मुखार वचून व्हरच्याक मोगाचेनो आमच्या उळ्याक पाळो दिवन वेळ जाल्यार हांगासर येवन पावुल्ल्या रॉनविल डिसोजा वेलंकाणी वाडो सांगतच ताची आवय श्रीमती ज्वेल्ला शिला डिसोजा हांचे बराबर वेदिकेक हांव विनंती करता आनी मानाची बसका तांणी स्विकार करची रॉनविल डिसोजान एप्रिल 2022 वर्साच्या 10व्या वर्गाच्या परीक्षेन उत्तीम अंक जोडनो तशेंच नित्यादर इस्कोलाक 3रे स्थान ताणें आपणायलां आवय बापायक कुटुंबांक वाड्याक तशेंच फिरगजेक खीत हाडल्या रॉनविल डिसोजाक अभिनंद पाठोवन मान करूंक फादर संतोष डिसोजा आनी फादर जयप्रकाश डिसोजा हांचे लागीं विनंती करता मान स्वीकार केल्या रॉनविल डिसोजाक तशेंच
श्रीमती ज्वेल्लाशिला डिसोजा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी रॉनविलाच्या मुखल्या फुडाराक आमी जैत मागता देव बरें करूं. आपल्या साधना विशीं रॉनविल डिसोजा आतां ताची बोगणां आमच्या मुखार उलयतलो. सोमेस्तांक देव बरी सांज मागता. हांव काय सड्डुलो कशें ना. म्हजें डिस्टिंक्शन हांवें आपणायलें म्हळ्यार हांव म्हणजे प्रेरण म्हळ्यार म्हजी मम्मी डॅडी आनी म्हजो धाकटू तांच्या वरवींच हें साधन करूंक साध्य जालां म्हाका. आनी म्हज्या शिकपा विशयान सांगचें तर हांव इस्कालान चड मोद दिवन शिकतालो. घरा म्हाका तितलें मोद दिवन शिकूंक जायनासलें देखून इस्कालान चड शिकतालो. घरा दिसाक 4-5 घंटे शिकतालो. जाता तितलें हांव स्पेंड करतालो शिकपा खातीर म्हणून. आनी तुमच्या सर्वांच्या मागण्यान आनी म्हज्या हार्डवर्कान हें करूंक साध्य जालां देखून तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आनी हांवें सर्वांक सांगचें जाल्यार जाता तितल्या सर्व जाणांनी ह्या कदलार येवन बसून सन्मान स्विकार करीत म्हणून म्हजी आशा. देव बरें करूं. देव बरें करूं रॉनविल. आतां आमच्या कार्याचे अध्यक्ष आमच्या फिरगजेचे लोकमोगाळ येजक मानादीक बाप जयप्रकाश डिसोजा आमच्या मुखार उलयतले. हर एक दिसा 9 ते हांगासर येवन आमच्या मागण्यान हाजर जावन तांचो भरपूर सहकार ते दितले. आतां तांच्या संदेशा खातीर आमी राखून आसा. मानादीक बाप जयप्रकाश डिसोजा. वेदीर आसच्या याजक बापानो, सरमानेस्तानो आनी मोगाच्या सर्व भावानो आनी भयणीनो, 10 दिसां पयलें हांगासर नोवेनाद्वारे सांत आंतोनीक मान करूंक आमी सुरू केल्लें. 9 दिसांनी सांत आंतोनाचे विविध गूण शेगूण आमी नियाळ्ळे माथणे ताचे लागीं जायते उपकार आमी मागले आनी ताच्या मुखांतर आमच्या देवाक आमी अर्गां दिलीं. सांगतास एकामेकाच्या मोगा बांधांत मेळूंक हें नोवेन आमकां आदार जालें. आनी हें सगळें संपवून आज ही परब व्हड दबाज्यान आमी आचरण केल्या. आनी ही परब भोव संभ्रमान हांगासर जाल्ली. आमी सगळ्यांनी ताची रूच चाखल्या. आनी हे मिसाच्या बलिदाना पासून जायतो वावर घडला. तुमी पळयतात कितले सुरंगारावणी आनी 20 देव संगी ही वेदी सोंपता. आनी सगळी मांडावळ भोव नाजूकायेन आसा करच्याक सांत आंतोनी समिती आनी 5 वाड्याकारांनी जायते दीस पर्यंत आनी फाटल्या एका हप्त्यांत राती सयत हांगासर पावस आसा तरी काम चलतालें. आनी अशें जायते मेहनतेन तांणी हें आज पंताक पायलां. देखून सर्व ह्या हांगाच्या वाड्याकारांक हांव आज शाबासकी पाठयतां. आनी सांगतास तांणी काडलेले हे वावंटी पासत तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांडून गेल्लें सोदून दिवचो सांत आंतोन म्हूण आमी मान करता. जायतीं आजापां करूंक सकसो सांत म्हणून आमी सांत आंतोनीक वंदिता. आनी ह्याच सांत आंतोनीच्या विनतेन मजतेन आमी सांगता एकवटूंक जायते प्रयत्न करता. सांत आंतोनीक ह्या रितीन आमी मान करता आसतना उडास दवरया. आमचें मागणें फकत मागणें जावन उरचें नाका. ह्या आमच्या मागण्या आनी सहमेलनाद्वारे आमचे मदलो मोग सोडूंक जाय. आमच्या कुटुंबांनी आसो संबंद वाडोवंक जाय.
आनी राग आसा तर तो निवोवन परत नव्यान एकामेका शेसमारा जियोंक आमकां साध्य जावंक जाय बुकसून जियोंक आमकां साध्य जावंक जाय तेन्ना मात्र आमी आचरूंचे परब आमच्या जिवितांत अर्थ दिवंक शकतले देखून इतल्या व्हड संभ्रमान आमी ही परब आचरीत आसतना आनी घरा वता आसतना आमी आमकांच विचारया आमची ही परब आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत कसलें नवें जावं हाडूंक आमकां शकता कसल्या रितीन आमी नवें जावं आमच्या वाड्यांत आनी शेसमारा आमी चाकूंक शकता हें आमी व्हरून पळयव्या आनी सांगतास माया मोगान भरली समाज पवित्र सभा आमचे मदें बांदून हाडूंक प्रयत्न करया परत आयच्या ह्या कार्याक भोव मेहनतीन आनी उर्बेन वावरल्या हर एका संध्याकी सांतांतून समितीकी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां शाबासकी पाठयता आनी मुखारी हेच सांत आंतोनीच्या नांवान आमकां मुखार संगात येवंक साध्य जावं म्हूण हांव आशेतां आनी म्हजी 2 उतरां संपयतां देव बरें करूं देव बरें करूं फादर तुमच्या अपुर्बायेच्या संदेशा खातीर मोगाचनो आमच्या रिशिवनाचे कार्मेल डायरेक्टर जावन आसचे फादर पियूस हांणी आमचे कार्यक्रम यूट्यूबार विक्षण करतेत आसात आनी आतां तांचे फोन आयले आनी तांणी फोनार ह्या परबेक तांचे उल्हास पाठयल्यात आनी आमकां उडास आसूंक पुरो फादर पियूस केदाळरी हांगासर मीस भेटोवंक आमच्या फेस्ताच्या दबाजेच्या टायमार मीस भेटोवंक येतले आनी केदाळरी आमी तांकां सांत आंतोन म्हणून आपोवचें आसलें आनी तांकां एक खुशी जातली आपूण दुसऱ्या सांत आंतोन मरी दिसता हें म्हजें बाग म्हूण ते केदाळरी म्हणटले आनी आतां ते रोमांत आसात आतां ते कार्मेलितांचे जनरलाचे कावन्सिलर जावन भोव व्हडा पोस्टार तांचे हुद्दो ते निर्वहण करन आसात तांणी आमच्या ह्या कार्याक फेस्ताक तांचे विशेष पाठयल्यात आनी रोमांत हांव आत्तां तांचे कॉल येयले आनी तांचे संदेश तांणी पाठयल्यात तांकां हांव सांत आंतोनी कमिटीच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा मोगाचे न्हू आमच्या कार्याच्या 11वेच्या हांतार आमी आसा आतां आम्हा सर्वांचो उपकार बावडूंक मुखार येता सांत आंतोन कमिटीची कार्यदर्शी मानेस्तीन प्रेसिल्ला डिसोजा पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं हांव धन्या देवाक अर्गां दितां वो बागी दीस तशेंच ह्या बागी दिसा इतलो बरो हावो आमकां फावो केल्ल्या खातीर काळजांत हांव अर्गां दितां हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या पुरुशांच्या वेळार इमास बेंजारकर पुरुशांवां पयलें इमास बेंजारकर पुरुशांवांक एक फावो ती तयाराय जोगती केल्ल्या आमच्या विगार बाब फादर जयप्रकाश डिसोजाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या मिसाचें बलिदान प्रधान एक जावन आमचेच मोगाळ विगार बाब फादर संतोष डिसोजा आपलो अमूल्य वेळ आमचे खातीर करसून आमचे संगी आयिल्ल्याक येसाक बापानो तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा फेस्ताच्या मिसाक गणगणीत ताळ्यान शर्माव दिल्ल्या फादर आर्चिबल्ड गोन्साल्वेस रशिवानाचे निर्देशक हांकांय तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच मिसाची साबेटवणी केल्या फादर विल्फ्रेड आनी फादर जो तावरो हांकांय तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूंक म्हणटा हांव देव बरें करूंक म्हणटा आमच्या मोगाळ विगार बापांक ताणें आयचो दीस न्हय आसता फाटल्या 9 दिसां तावन हर एका दिसा सांजे 7 वरांच्या नोवेनार कळनासतना ते हजर जाल्यात आनी तांचो सहकार आमकां दिला फादर तुमकां आम्हा सर्वांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूंक म्हणटा हांव देव बरें करूं म्हणटा धार्मीक भयण्यांचो फादर सुपिरियर सिस्टर उषा सिस्टर तेरेजिटा कितलो राटवळी तांकां आसल्यार हर एक दिसा नोवेनाक सुखान आसतना हजर जाल्यात तशेंच आयच्या दिसा आल्तार सोबूंक तांणी तांचो सहकार दिला सिस्टर तुमकां देव बरें करूं
हांव देव बरें करूं म्हणटा हें सगळें कार्य युट्यूबार लायव्ह करूंक सहकार दिल्या तशेंच डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचेर 7 वरार प्रसारण करूंक सहकार दिल्या हांचो हांव काळजात हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच सोबीत फोटोग्राफी केल्या प्लेवन तुकाय देव बरें करूं हांव देव बरें करूं म्हणटा सावंड्स धर्मार्थ दिल्या वेलंकनी सावंड हांसो मलक हर्षा आनी लायट्स वदगसून दिल्या वेळंकनी लायट्स हांकांय देव बरें करूं म्हणटा हांव देव बरें करूं म्हणटा सांत अंदोनीच्या मागण्या सला भितर मीस करूंक अडखळ जाता म्हण ग्रावंडार करचो निर्धार केल्या उपरांत हांगासर करूंक इतलो व्हड माटो घालून दिल्या सोजा सावंड्स आसो मालक श्री विन्सी एलियार पदाव आनी ताच्या वावराड्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांव देव बरें करूं म्हणटा 5 तारीखेर आयतारा दिसा सांजेर 5:30 वरार हांगासर येवन 2 घंट्यांचो नियाळ आमकां दिवन त्या दिसाचें नवें चलोवन व्हेल्या फादर डॉल्फी आनी फादर सिप्रियान हांकां सर्वां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा हांव देव बरें करूं म्हणटा 5 तारीखेर दनपारां आनी सांजेर तशेंच आज दनपारां वावर केल्या सर्वांक रुचीक जेवण तयार केल्या श्रीमती ग्रेसी आनी श्रीमती मागदलेन हांकां सहकार दिल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव देव बरें करूं म्हणटा 9 दिसांच्या नव्यान चलोवन व्हरूंक कुमोग केल्या 5 वड्याच्या गुरकार आनी सर्व संद्यांक तशेंच नव्यानांक व्हड संख्यान वांटो घेतल्या सर्वांक देव बरें करूं हांव देव बरें करूं म्हणटा 9 दिसाच्या नव्याना वेळार फळार आनी कोल्ड हे सगळें हांगासर दिल्या सर्व सांत अंदोनीच्या दानीक देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा हांगासर आमकां सर्वांक जेवण आसा करूंक दान दिल्ले आसात सावदी फ्रेंड्स हांकां आनी तयार केल्ले जावन आसात पियोल कॅटरे मंगलोर हांच्या मालकाकी आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्यू सावदी फ्रेंड्स तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा 10वी PUC हातून डिसिशन काडल्या सब भुरग्यांक तांच्या वावराचो फळ देवान तांकां फावो केला तांकां सन्मान करचें भाग आमकां फावो केल्ल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या वस्तू रुपार आनी आर्थीक रुपान उदार मनान कुमोग केल्या सर सांत अंदोनीच्या भक्तिकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव देव बरें करूं म्हणटा 5 वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधीक आनी वाड्याच्या सर्व संद्यांक हर एका सेवेच्या कामांक तांणी तांचो भरपूर सहकार दिला आसता हे फेस्त इतले व्हड दाबाचेन आचरण करूंक सहकार दिल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं देव बरें करूं म्हणटा 9 दिसांच्या नव्याण्या वेळार सांत अंतोनीचे इमास सुंगारवन आयच्या दिसा आल्तार आनी फुलान सोबयल्या आनी सांत अंतोनीच्या पुरशाव्या वेळार वाहन धर्मार्थ दिल्ल्या क्वीन मेरी डेकोरेटर हाचो मालक श्री सचेत डिसोजा आनी ताच्या सर वावराड्यांक ताणें केल्या सर वावराक देव बरें करूं म्हणटा आयच्या फेस्त मिसाक माधुर तयाळ्यान गायन गायल्या आमच्या फिरगजेच्या कोयराक तशेंच वेदी सोबयल्या वेदी सेवकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या कार्यानिर्वाहन केल्या श्रीमती लविना आनी सन्मान केल्या भुरग्यांचें नांव आनी आवय बापायचें वळख करून दिल्या श्रीमती नेल्मा पेरावो हाकाय देव बरें करूं म्हणटा उगडास नासतना कोणाची नांवां सुकोवन गेलीं तर हांव तांचें बक्षाने मागता आनी काळ जातावन सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा सर्वांक देव बरें करूं उपकारी मनान सर्वांचो उपकार बावडल्या मानेस्तीन प्रेसिल्ला डिसोजा सांत अंतोन कमिटीची कार्यदर्शी तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा मोगाचेनो फाल्यां जुनाची 13 तारीख सांत अंतोनीच्या फेस्ताचो दीस हांगासर मागण्या सालान 7 वरार 9 ताच्या उपरांत जेवणांची वेवस्था आसतली हांगासर जमल्ल्या सर्व भक्तिकांक सांत अंतोनीच्या कमिटी तर्फेन हांव हार्दिक स्वागत आनी ओत्तायेचें आपोवणें फाल्यांच्या दिसा पाठयतां
मोगाचेनो आतां जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक हांव बाप मनादीक बाप जो तावरो हांचे लागीं विनंती करता आमी सर्वांनी उबी रावचें. बापाचे बुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गींच्या बापा तूं मोग जावन आसाय. तो मोग संवसारी हर एका मनशाच्या जिणेंत रुता जाय म्हूण तूं आशेताय. आनी त्या बसत तुज्या एकल्याच पुताक संवसारी तुवें धाडलोय. ताणें आमचो इतलो मोग केलो की ताणें ताचें कामून दर्शन व्हरूंक सबार शिसांक विंचलें. तांचे पैकी सांत आंतोन आमकां चड मोगाचो जावन आसा आनी ताचे द्वारे तुवें आमकां त्या मोगाची झळक आनी वळख तूं आमकां दिल्याय. त्या वरवीं हांगासर ह्या आमच्या भाव कुटुंबांतय माया मोगो एकवट मागण्याची रूस सबार वर्सां जावन पुरातन काळांतल्यान म्हणयत आमच्या पुर्वजांनी दिलो तो भावार्थ आमकां राखून व्हरूंक तांकलें. त्या देखून सोम्या आमच्या भावार्था पासून आमी तुका अर्गां दिता. होच भावार्थ आमकां घटाय दिता, जीवन दिता, संतोश दिता. आमच्या कुटुंबाक तुजें बेसांव सदांच आसात म्हूण आमी जाणाव. तर सोम्या आज हें फेस्त दाखयर करून आमी सांगाता जेवंक भायर सरले. हांव तुजो उडास आमी काडटा आनी तुवें आमकां दिल्ल्या सर्व उपकारांचो उपकार बावडून आजुनूय ह्या जेवणाचेर तुजें बेसांव घाल. हर एका कुटुंबाचेर बेसांव घाल. हर एक कुटुंबाच्या सांद्याचेर बेसांव घाल. प्रत्येक जावन आमच्या ल्हाना भुरग्यांचेर तांचो फुडार बरो जावन दी. तांणी होचो बाबार्थ उक्तो तांच्या हातान धरून मुखार सराशें आनी आमकां समेस्तांक देखीवंत जागो जावन एक क्रिस्तांव समुदाय जावन जिवंक आमकां समेस्तांक तुजो आशिर्वाद घाल. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. एक घडीभर बसचें मोगाचेनो. देव बरें करूं फादर. मोगाचेनो हांव जेवणाच्या वेवस्था विशयान तेळशितां. हांगासर जेवणाची 2 कावंटरां आसात. तुमच्या फाटल्यान तशेंच हांगासर म्हज्या दाव्याक पिवच्या उदकाची वेवस्था थंयसर तुमच्या फाटल्यान आसतली. तशेंच हात धुवच्या उदकाची वेवस्थाय तुमच्या फाटल्यान आसतली. तशेंच सांत आंतोनीच्या मागण्या साला लागीं वॉशरूम्स आसात. तुमकां गरज आसा तर ती वापरयेत. वॉर्न आनी फ्रूट सलाद फाटल्यान म्हज्या उजव्या सायडीक तुमच्या फाटल्यान म्हज्या उजव्या सायडीक मांडून दवरला. जेवणा उपरांत तुमी सर्वांनी स्विकार करचें. तशेंच मोगाचेनो तुमचें जेवण जाल्या मागीर प्लेट्स थंयसर फाटल्यान आसल्या टब्बान दवरला आनी हात धुवच्या उदकाची वेवस्थाय थंयसर आसतली. केवल प्रायवंतांनी मात्र हांगासर हात धुवच्या उदकाची वेवस्था आसा ती उपयोग करी येता. आनी एक विनंती आसा मोगाचेनो. हांगासर आयिल्ल्या आमच्या सैऱ्यांक आनी आमच्या फिरगजगारांक पयलें जेवणाक अवकाश करून दिया. उळव्याच्या पांसी वाड्याच्या वाड्याघरांनी ताच्या उपरांत जेवण स्विकार करूंक हांव सांत आंतोनी कमिटी तर्फेन उपकार मागता, विनंती करता. आतां जेवणाचो वेळ. समेस्तांनी जेवणाक उशयता. मोगाचेनो असर्यांगार सांत आंतोनीच्या मजतीन आमच्या उळव्याच्या देवपर्जेक सबार उपकार फावो जाल्यात. देखून उपकारी मनान सांत आंतोन कमिटीच्या मुखेलपणाखाल हर एका वर्सा हांगासर आमी सांत आंतोनीची ही परब दबाजन आचरण करता. सबार भक्तिकांनी ह्या संभ्रमांक आर्थीक रितीर आदार दिला आसता. आतां दानींची नांवां वाचूंक हांव मुखार आपयतां. कमिटीचो खजनदार मानेस नेविल डिसोजा. सांत आंतोन वार्षिक फेस्ताक सहकार दिल्ल्या वस्तू रुपी आनी पयशे रुपी दान दिल्ल्यांची नांवां. आयच्या दिसाच्या ह्या फेस्ताक जेवणाची वेवस्था करूंक सहकार दिल्ले जावन आसात. मानेस्तीन लिल्ली मोंतेरो, बॉलपिन प्रतीक्षा डिसोजा, सांजुजे वाडो आनी तशेंच सावदी फ्रेंड्स हांचो आमी उपकार बावडटा. आयचे लायव्ह टेलिकास्ट करूंक आमकां सहकार दिल्यात जोकीम रुपिना आयडा डिसोजा आनी कुटाम,
कुळूर रुपये 7,000. अल्तरीक फुलां दान जावन दिल्यांत रोशन नेल्मा फेरावो आनी अनिल शांती डिसोजा. 9 दिसांच्या नोवेनाक तशेंच आयच्या दिसा आल्तार सुंगार आयल्या आनी वाहनाची वेवस्था उदगसून दिल्ल्या क्वीन मेरी डेकोरेटर्स आजो मलाक श्री सचेत डिसोजा. नोवेनाच्या दिसांनी लायटिंग साऊंड्स उदगसून दिल्ल्या वेलंकनी साऊंड्स मानेस हर्षा. आयच्या दिसा ही मजबूत वेदी आनी स्टेज प्लॅटफॉर्म चेअर्स उदगसून दिला विन्सी एल्ल्यार पदाव हांचो उपकार बावडटा. नोवेनाच्या दिसांनी आमकां स्नॅक्स आनी कोल्ड ड्रिंक्स दिवन सहकार दिल्ले जावन आसात. नांव नाका सांगून बाळोक जेजुवाडो एक कुटाम, नांव नाका सांगून कुळूप पिरगजितावन एक कुटाम, बॉलपिन प्रतीक्षा डिसोजा आनी कुटाम सांजुजे वाडो, ग्रेसी डिसोजा आनी कुटाम सांजुजे वाडो, नांव नाका म्हूण एक कुटाम सांपियूस वाडो, अविनाश जोश्न संतानेस आनी कुटाम सांजुजे वाडो, डेनिस डॉट्टी संतानेस आनी कुटाम सांपियूस वाडो, संजना डिसोजा आनी कुटाम सांत आंतोन वाडो, विन्सेंट अनिशा डिसोजा आनी कुटाम सांजुजे वाडो, नांव नाका म्हणून बाळोक जेजुवाडा तावन 2 कुटुंबांनी, पर्ल ब्लेस्विन आनी ब्रायन प्रिन्स डिसोजा सांजुजे वाडो, डीना अरुण डिसोजा आनी कुटाम एनपया हॉस्पिटल, ट्रिजा मोंतेरो आनी कुटाम विश्वरानी वाडो, व्हॅलेंटीन डिसोजा आनी कुटाम वेलंकनी वाडो एनपया हॉस्पिटल, मेल्विन सीमा डिसोजा आनी कुटाम इस्रायल सांत आंतोन वाडो, स्टीवन बिनाका फेरावो आनी कुटाम दुबय 10,000 रुपये, शेल्डन ब्रॅडली फेरावो आनी कुटाम दुबय 10,000 रुपये, विक्टर वीना डिसोजा आनी कुटाम सौदी अरेबिया 10,000 रुपये, स्टीवन मेलन डिसोजा आनी कुटाम सौदी अरेबिया सोमेश्वर वळ्ळाल 10,000 रुपये, नांव नाका म्हणून इस्रायल तावन 10,000 रुपये, सोनिया प्रशांत डिसोजा आनी कुटाम मंजेश्वर 7,500 बँडा पासो सांपियूस वाडो, नांव नाका म्हूण इस्रायल 5,200, रितेश रोविना फेरावो आनी कुटाम दुबय 5,000 रुपये, अरुण रेश्मा फेरावो आनी कुटाम दुबय 5,000 रुपये, मॅक्सिम लिनेट डिसोजा आनी कुटाम बाळोक मुरी वाडो 5,000 रुपये, मतायस जॉयस डिसोजा आनी कुटाम पेरमनूर 5,000 रुपये, प्रदीप आशिया लीजा लोबो आनी कुटाम दुबय 5,000 रुपये, राजा लॉरेन्स डिसोजा आनी कुटाम कुळूर सौदी अरेबिया 5,000 रुपये, रोशन प्रीती डिसोजा आनी कुटाम इगर्जे वाडो पयलो आनी कुटाम जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो 3,000 रुपये, जॉय स्टेफी डिसोजा आनी कुटाम कुळूर इस्रायल 3,000 रुपये, रायमंड मारिया फिग्रेडो आनी कुटाम इगर्जे वाडो पयलो 2,000 रुपये, नांव नाका म्हूण इगर्जे वाडो पयलो 2,000 रुपये, प्रिमा गॉडफ्री डिसोजा आनी कुटाम सुळ्या 2,000 रुपये, लेतिशा रॉकी डिसोजा आनी कुटाम फातिमा वाडो 2,000 रुपये, सविता विजय पिंटो आनी कुटाम इगर्जे वाडो पयलो 2,000 रुपये, किरण प्रशांती लोबो आनी कुटाम मस्कत 2,000 रुपये, रोशन रोशनी मोंतेरो आनी कुटाम जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो 2,000 रुपये, नांव नाका सांगून 2,000 रुपये, सुनील मारिया पायस पेरमानूर 2,000 रुपये, ऑल्विन डिसोजा आनी कुटाम सान सेबेस्टियन वाडो 2,000 रुपये, नांव नाका सांगून 1,000 रुपये, लॅन्सन रोविना मस्कारेनस आनी कुटाम अद्यापाडी 1,000 रुपये, मेल्विन ज्योती वेगस आनी कुटाम देरेबैल 1,000 रुपये, फेलिक्स वीना डिसोजा आनी कुटाम पवित्र कुर्सा वाडो 1,000 रुपये, लीशा शांती वेगस आनी कुटाम इगर्जे वाडो दुसरो 1,000 रुपये, श्वेता डिसोजा आनी कुटाम पानीर 1,000 रुपये, वीना ग्लॅडसन डिसोजा आनी कुटाम बेंदूर 1,000 रुपये, नांव नाका सांगून इगर्जे वाडो पयलो 1,000 रुपये, टायटस रेश्मा डिसोजा आनी कुटाम सान तेरेज वाडो 1,000 रुपये, मेल्विन शर्मिला डिसोजा आनी कुटाम कापी कार्ड पेरमानूर 1,000 रुपये, अरुण सिसिलिया मोंतेरो नित्यादर वाडो 1,000 रुपये, ऑस्कर लियो अनिता डिसोजा आनी कुटाम 1,000 रुपये, शाइनी लाविशा डिसोजा आनी कुटाम उळ्ळाल पेरमानूर 1,000 रुपये, नांव नाका सांगून फातिमा वाडो 500 रुपये, फेलिक्स फ्लेवी मोंतेरो आनी कुटाम नित्यादर वाडो 500 रुपये, रेनिटा डिसोजा आनी कुटाम काटीबळ्ळा 500 रुपये, कॅरल प्रवीण आनी कुटाम तन्नीर बावी 500 रुपये, जोसेफ पाउल लोबो आनी कुटाम नित्यादर वाडो 500 रुपये, आयडा आल्वा आनी कुटाम फातिमा वाडो 500 रुपये, लियो लोबो आनी कुटाम इगर्जे वाडो पयलो 500 रुपये, नांव नाका सांगून इगर्जे वाडो पयलो 500 रुपये,
नाव नाका सागून मुरयेच्या कतावीन काळजा वाडो 500 रुपये. शर्विन रिशॉन मोंतेरो आणि कुटुंब फेर्मानूर 500 रुपये. जेराल्ड डिसोजा सुभाष नगरा 500 रुपये. नाव नाका सागून फातिमा वाडो 500 रुपये. डेनिस रिटा मोंतेरो आणि कुटुंब कुळूर 250 रुपये. विक्टर दुल्सिन डिसोजा आणि कुटुंब इगरचे वाडो पयलो 200 रुपये. ब्रेंडा लोबो अँड फॅमिली नित्यादर नगर एनपय हॉस्पिटल 1000 रुपये. निलिमा रुपेश मोंतेरो आणि कुटुंब एनपय हॉस्पिटल 2000 रुपये. अरुण कॅनिट डिसोजा आणि कुटुंब एनपय हॉस्पिटल 1000 रुपये. डॉक्टर प्रिया आरण्णा आणि कुटुंब एनपय हॉस्पिटल 1000 रुपये. लुविसा सल्डाना आणि कुटुंब एनपय हॉस्पिटल 1000 रुपये. शांती मेल्विन फेरावो आणि कुटुंब एनपय हॉस्पिटल 3000 रुपये. नाव नाका सागून एनपय हॉस्पिटल 500 रुपये. डिओना डायना डिसोजा आणि कुटुंब सिद्धकट्टे एनपय हॉस्पिटल 3000 रुपये. नातालिया सुजाता डिसोजा आणि कुटुंब एनपय हॉस्पिटल 1500 रुपये. डेलन डिसोजा आणि कुटुंब एनपय हॉस्पिटल 1000 रुपये. नूतन लसरादो एनपय हॉस्पिटल 1500 रुपये. नाव नाका सागून बगंबिला एनपय हॉस्पिटल 200 रुपये. एनपय हॉस्पिटल स्टाफाचे बँड आलेकार रोविना पिंटो एनपय हॉस्पिटल 1000 रुपये. अनसिटा डिसोजा एनपय हॉस्पिटल 1000 रुपये. जेनेवी डिसोजा एनपय हॉस्पिटल 1000 रुपये. प्रसिल्ला डिसोजा एनपय हॉस्पिटल 1000 रुपये. जेसिंता डिसोजा एनपय हॉस्पिटल 1000 रुपये. प्रमिला डिसोजा एनपय हॉस्पिटल 500 रुपये. सुमन लोबो एनपय हॉस्पिटल 1000 रुपये. मेटिल्डा वेगस एनपय हॉस्पिटल 1000 रुपये. रोनाल्ड डिसोजा कुर्नाड 2000 रुपये. ब्युटी स्पॉट देर्लगट्टे 1000 रुपये. विक्टर ग्लाडिस लोबो 1000 रुपये. नाव नाका सागून एनपय हॉस्पिटल 300 रुपये. नाव नाका सागून दारेबैल फिरगजेतून 1000 रुपये. रोशन मोनिस एनपय हॉस्पिटल 800 रुपये. संदीप कुवेल्लो 500 रुपये एनपय हॉस्पिटल. नियोरा रूथ डिसोजा नित्यादर नगर 500 रुपये. हरमन डिसोजा एनपय हॉस्पिटल 500 रुपये. मर्विन डिसोजा एनपय हॉस्पिटल 500 रुपये. अंकवरानी वाड्यातून आयिल्लें दान. रिटा डिसोजा आणि कुटुंब 10,000 रुपये. नाव नाका सागून 6500. नाव नाका सागून 5000 रुपये. डॅरल डिसोजा आणि कुटुंब 1000 रुपये. फेलिक्स सिल्विया डिसोजा आणि कुटुंब 1000 रुपये. एव्हलिन डिसोजा आणि कुटुंब 500 रुपये. लाझर डिसोजा आणि कुटुंब 500 रुपये. नाव नाका सागून 500 रुपये. फ्रान्सिस वॅलेरियन डिसोजा आणि कुटुंब 500 रुपये. सेबॅस्टियन ग्रेट्टी डिसोजा आणि कुटुंब 500 रुपये. मेरी डिसोजा आणि कुटुंब 500 रुपये. रोनाल्ड तेरेजा डिसोजा आणि कुटुंब 200 रुपये. हेलेन डिसोजा आणि कुटुंब 500 रुपये. सांपियूस वाड्यातून ॲड्रिल लॉरा संतानेस आणि कुटुंब 10,000 रुपये. फ्रान्सिस सिंथिया बर्बोजा आणि कुटुंब 3000 रुपये. जेल डिसोजा आणि फॅमिली 2000 रुपये. डेरल शरल संतानेस आणि कुटुंब 2000 रुपये. नेथन डिसोजा आणि कुटुंब 2000 रुपये. जेनेवी डिसोजा आणि कुटुंब 2000 रुपये. नाव नाका सागून 1750. रीटा फ्रान्सिस लोबो आणि कुटुंब 1000 रुपये. रॉबर्ट लीना लोबो आणि कुटुंब 1000 रुपये. मॉली कुवेल्लो आणि कुटुंब 1000 रुपये. नवीन लविना डिसोजा आणि कुटुंब 1000 रुपये. उर्बन वीना डिसोजा आणि कुटुंब 1000 रुपये. नेल्सन सुमन लोबो आणि कुटुंब 1000 रुपये. डेनिस निम्फा लोबो आणि कुटुंब 500 रुपये. एमी पिंटो आणि कुटुंब 500 रुपये. पॅट्रिक लीना डिसोजा आणि कुटुंब 500 रुपये. डेनिस जेसिंता मेंडोन्सा आणि कुटुंब 500 रुपये. फ्लॅविन डिसोजा आणि कुटुंब 500 रुपये. रॉबर्ट वीरा डिसोजा आणि कुटुंब 500 रुपये. कार्मिन लोबो आणि कुटुंब 250 रुपये. डोनाल्ड प्रमिला डिसोजा 500 रुपये. सेवरिन रॉज 500 रुपये. रीटा डिसोजा 1000 रुपये. बाळोक जेजू वाड्यातून जेस्विटा जॉयलिन डिसोजा 3000 रुपये. रोशन लविना पिंटो 2000 रुपये. बॅकेट मोनिस 1750. लॅन्सी जेसिंता डिसोजा 1500 रुपये. डॉल्फी पिंटो 1500 रुपये. नाव नाका सागून 1500 रुपये. संतोष डिसोजा 1100. मॉली गिल्बर्ट फेरावो 1000 रुपये. रैमन कुटिन्नान कुटुंब 1000 रुपये. हरमन डिसोजा आणि कुटुंब 1000 रुपये. लिझी पिंटो आणि कुटुंब 500. नाव नाका सागून 500. मेझी अल्फोन्स डिसोजा 500. एस्टेल डिसोजा आणि कुटुंब 500. रॅक्सन आणि रॅन्सन डिसोजा आणि कुटुंब 500. राजेश पिंटो आणि कुटुंब 500. अनिता डिसोजा आणि कुटुंब 350. रुफिना डिसोजा आणि कुटुंब 350. जुलियाना डिसोजा आणि कुटुंब 200. सांजुजे वाड्यातून व्हॅलेंटाईन डिसोजा 10,000 रुपये. एव्हरेस्ट रुफिना डिसोजा 8,000 रुपये. विशाल डेन्झिल डिसोजा आणि कुटुंब 500. फेलिक्स पेनिल्डा डिसोजा आणि कुटुंब 2000. राजेश टेल्मा संतानेस आणि कुटुंब 2000. देवादीन पाऊल डिसोजाच्या उडासाक सेलिन डिसोजा आणि कुटुंब 2000. फिलिप आणि पुता डिसोजा आणि कुटुंब 2000.
स्टॅनी लुसी डिसोजा आणि कुटाम 1000, वीना डिसोजा आणि कुटाम 1000, वलेरियन मेबल संतानेज आणि कुटाम 1000, फ्लॉसी डिसोजा आणि कुटाम 1000, विक्टर कार्मिन डिसोजा आणि कुटाम 1000, बोनावेंचर निर्मला डिसोजा आणि कुटाम 85, फेड्रिक ग्रेसी डिसोजा आणि कुटाम 85, गिलबर्ट डिसोजा 1000. सांत अंतोन वाड्यातून रॉयस्टन रेशमा पिंटो आणि फॅमिली 15000, कॅन्युट जस्टिन डिसोजा आणि कुटाम 5000, नावनाका सांगून 5000, ॲडलिन डिसोजा लंडन 5000, गॉडविन संजना डिसोजा आणि कुटाम 3500, प्रशांत निस्मिता लोबो आणि कुटाम 2500, नावनाका सांगून 2500, नावनाका सांगून 2000, जीवन प्रीती फेरावो आणि कुटाम 1500, पीटर बेन्नी डिसोजा आणि कुटाम 1500, आविद मार्सेलिन डिसोजा आणि कुटाम 1000, ऑजवल्ड विल्मा डिसोजा आणि कुटाम 1000, माक्रिन डिसोजा आणि कुटाम 1000, शॉन डिसोजा आणि कुटाम 1000, रिटा लोबो. जेवणाक कोण जाल्यार बाकी असल्या जाल्यार अशेंत. रिटा लोबो आणि कुटाम 1000, संदेश डिसोजा आणि कुटाम 1000, मॉली लोबो आणि कुटाम 1000, कॅन्युट दुल्सिन फेराव आणि कुटाम 85, हिलारी वायलेट डिसोजा आणि कुटाम 85, फ्रान्सिस रिटा फेरावो आणि कुटाम 85, हेलेन डिसोजा आणि कुटाम 85. ह्या सांत अंतोनीच्या फेस्ताक प्रत्यक्ष आणि परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सरदांनी हितचिंतकांक स्वयं सेवकांक सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं.